आमच्या वांगडा पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसा। माझ्या वांगडा या प्रेस कॉन्फरन्साक पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नाईक, पार्टीचे वाइस प्रेसिडेंट अनिश नाईक, पार्टीचे दुसरे वाइस प्रेसिडेंट सेबी फर्नांडीस, पार्टीचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गौरेश मांद्रेकर आणि बाकी सगळे कोर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स। थोडे कोर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर्स आयज पावना, कित्याक तुम्ही जाणा आमचे जे रेव्होल्युशनीज आसा ते कामाक आसता, धंद्याक आसता। सो आयज एक शॉर्टर नोटीस आमी मिटींग आपयल्ली, थोडे ऑन द वे आसा। मिटींगेची नोटीस आमी एमएलए वीरेश बोरकराकूय दिल्ली, ग्रुपान धाडलेली आणि व्हॉट्सएपारूय धाडलेली आणि मेलूय केल्ली, पण त्यांनी काय रिस्पॉन्ड या मिटींगेक करूंक ना। सकाळी जेन्ना मनोज बराबान अनाउन्स केलें की तो पार्टी प्रेसिडेंट रिजायन जाता आणि फाउंडर मेंबर रिजायन जाता आणि ऍक्टिव्ह पॉलिटिक्स क्विट करता म्हणून, त्याच्यानंतर जे प्रेस कॉन्फरन्साक आम्ही बसलेले आम्ही इमोशनल झाले आणि थोड्यो गजाली आसले प्रेस कॉन्फरन्साक सांगपाच्यो त्यो उरल्यो। आणि त्याच्यानंतर खूपशे विचार आउट झाले की जे आज सकाळी झाला ते एक ड्रामा म्हणून, नाजाल्यार एक नाटक म्हणून, नाजाल्यार एक प्रँक म्हणून। सो सगळ्यांक सांगपाक आणि ऑफिशियली हेजे फुडें कितें जालां ते सांगपाक आमी आयज मिटींग घेतली। ऑफिस बेरर्स आणि कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेळ्ळे आणि आमची मिटींग जावन आमी जे डिसिजन आसा जे तुमच्या मार्फत आमी सगळे जे आमचे रेव्होल्युशनीज आसा सगळे बाकीचे जे गोंयकार आहा तांकां सांगपाक आमी आज तुमच्या मुखार येयल्या। मनोज बराबान ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर आयज आमकां दिल्ले आहा। पार्टी कडेन ते पावल्ले आसा, जनरल सेक्रेटरीक ते एड्रेस केल्ले आहा आणि त्या रेजिग्नेशनान त्यांनी सगळे बरयला जे त्यांनी सकाळी आउट केल्ले। आणि कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आणि ऑफिस बेरर्सान सगळ्यांनी मेळून डिसाइड केला की हे जे रेजिग्नेशन आसा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट आणि मेंबरशिप, फाउंडर मेंबरशिप पार्टी एक्सेप्ट करता आणि त्याचे रेजिग्नेशन लेटर पार्टी एक्सेप्ट करता आणि तेजो जो डिसिजन आसा तेका आमी मान दिता, रिस्पेक्ट दिता। परत एकदा सांगता, हो ड्रामा नासलो, हो एक प्रँक नासलो जशें की थोडे न्यूज आउट जाल्ले की अशें केला म्हणून आमी, मात तशें कांय ना। ऑफिशियली रेजिग्नेशन लेटर आउट केला मनोज परब फ्रॉम द टुडे डेट म्हणजे 21 तारखेच्यान 21 मे 2026 पार्टीचो प्रेसिडेंट ना आणि पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणून ना। आणि कमिटीने हेवूय डिसिजन केला जे जे कमिटीनी मनोज परब मेंबर म्हणून आसलो त्या कमिटीनी तो आता नासचे ना, बिकॉज तो मेंबरूच ना, पार्टीच्यान रिजायन जाला म्हणून। सो हेजेर आमी जेन्ना पळयले आणि रिजन्स त्यांनी ऑलरेडी आउट केलेले आसा, मात थोड्यांक दिसतले की हे रेजिग्नेशन इमिजिएट आसा म्हणून, मात इमिजिएट ना। स्पेशली जेन्ना आमी ऑफिस बेरर्स हांगा बसला हे फाटले 2 महिने रेजिग्नेशन तो दिवपाक सोदतालो, आमकां सांगतालो की तो रिजायन जाता, आपल्याकडे जायना। स्पेशली जे चलताले की नरेटिव्ह की एक 2 ग्रुप जाला नाल्यार पार्टी स्प्लिट जाता, आमी तेका तो स्पेशली आमचे कडेन रातभर सांगून रडटालो की जे पार्टी त्यांनी घडयला ते पार्टी कडेन अशें जाता। स्पेशली म्हाजे कडेन तर राती 3-4 पर्यंत डिस्कशन आमी करतात, बाबा कशें कितें करूया। मागीर विश्वेशा वांगडा आमची दिना इंटरनल मिटींग जाता तेन्नाय तो रडटालो। आणि हे सांगता आसतना त्यांनी सांगला की कशें हे जे रेव्होल्युशन आसा ते आता पॉलिटिकल रेव्होल्युशन जाल्लें आसा आणि इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक रेव्होल्युशन जाल्लें आसा। सो तेका लागून तो आमकां खूब फाटी सांगतालो
ज्यांनी आपली करिअराची पीक ऑफ द करिअर 9 वर्सां या रेव्होल्युशनाक दिले ते इतले इझी नासले सोडपाक. पण तरी पूण जेन्ना इतली वर्सां स्पेशली फाटली 3 वर्सां तेजेर पर्सनल अटॅक जाताले, तेजे फॅमिलीचेर अटॅक जाताले, बीजेपीचे बी टीम म्हणटाले, मागीर त्यांनी बंगले घेतला, त्यांनी पैसे घेतला असे एलिगेशन्स येताले. तो सोसूत रावलो. मात जेन्ना पार्टीचेर पावले, जेन्ना एक एंटिटीचेर पावले, तेजे कडेन ते जावंक ना पळोवपाक आनी फाटले 2 महिने तो तितूनच आसलो. टॉर्चर कसो तेका ते जाताले, मनातल्या मनात खाताले सगळे की जी पार्टी त्यांनी उभी केला तेच पार्टीचे थोडे भुरगे मेंबर्स आयज अशें करता म्हणून स्पेशली त्यांनी उल्लेख केलो आनी लेटरांनी त्यांनी उल्लेख केला की जी मडगांव मिटींग जाली, जी मडगांव मिटींग जाली 10 मे आणि त्या मिटिंगेन थोडे मेंबर्स पार्टीचे असले, तेंच्यांनी डिसाइड केले की पार्टी स्प्लिट करपाची. पार्टीचो सिंबल तो आपल्याकडे दवरपाचो, नाजाल्यार पार्टीक फोर्स करपाचे की जनरल बॉडी मिटींग बेगीन घ्या म्हण, नाजाल्यार पार्टीक कोर्टान व्हरपाचे. प्रेझेंट सीसी बॉडींग हा मिटींग ती टेक ओव्हर करपाची, तांकां सांगपाचे तुम्ही सोडा म्हणून, ती इनव्हॅलिड सीसी. आणि मागीर हेवूय सांगले की प्रेसिडेंटाक चेंज करपाचे. आणि हेवूय अनेक तितून डिसिजन जाल्ले की जे एक्स और टर्मिनेटेड मेंबर्स आसा ते पार्टीन सोडून गेले, पार्टीक तांकां काडलेले आसा तांकांय परत घेवपाचे. सो अशें तेसर डिसिजन जाल्ले. सो ताका ते मानवंक ना. तेणी आयज परत आमकां सांगले की टायर्ड जाल्लो आहा तो हे सगळे एक्सप्लेन करून 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 आनी तेजे फॅमिलीचेर त्रास जाता. तेजे तेणी आपले हे रेव्होल्युशन टी शर्टां विकून जात्रेक फेस्तांक आनी आतां तो एक बारीकसो टँक क्लीन बिझनेस सुद्दां करता. ते सुद्दां करून तो आतां आपले जे पर्सनल लायफ चलयता. जेन्ना त्यांनी लोकसभेक एफिडेविट फायल केलो तेन्ना म्हणपाक लागले आमकां इतले पयशे कशे येयले तुमचे कडेन. तेन्ना तितून तेणी एसेट म्हणून फक्त एक बायलेचे मंगलसूत्र म्हणून दाखयल्ले. तरी पूण पार्टी कडेन खंयचो पयसो कितलो येयलो ते विचारपाक लागले. ते आमी वारंवार एक्सप्लेन केला की कशें आमचो एक्सपेंडिचर आसा, कितें आहा ते. आनी अशें ना की लास्ट सीसी मिटींग जाली तेन्ना फुल अकाउंट एक्सपेंडिचर, फंडिंग रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्ट्रिब्युशन रिपोर्ट, इलेक्शन एक्सपेंडिचर सगळे ऑफिस बेररांनी इन्क्लुडिंग प्रेसिडेंटान आमकां सीसी बाकीच्या ऑफिस बेररांक दाखयल्ले आहा. आनी एक त्यांनी एक उल्लेख केलो ह्या लेटरांत की आपूण फेल जालो म्हणून. पण आमी ते एक्सेप्ट करिना की तो फेल जालो म्हणून. त्यांनी आयज ही पार्टी इतले व्हडली केल्ली आसा. गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी मनोज परबान केल्ली आहा. सगळी गोंयची 3rd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मनोज परबाच्या अंडर लिडरशिपाच्या अंडर जाल्ली आहा. पार्टीचे एमएलए आहा, पार्टीचे 2 झेडपीज आहा, पार्टीचे कितलेशे एक्चुअली पंच मेंबर्स नासता पण सपोर्टेड पंच मेंबर्स आसा. आणि मेन म्हणटात त्यांनी गांवागांवांनी लिडर्स क्रिएट केल्ले आहा. सो तेका लागून आमकां लागून तरी तो फेलियर न्हू, आमकां लागून तरी तो विनर. मग जेन्ना थोड्यांक तेजे प्रेझेन्स इन पार्टी एक हर्डल म्हणून फेस जाता आणि तो जेन्ना पार्टीन आसा जाल्यार पार्टी ग्रो जायना, पार्टी स्प्लिट जाता अशें चित्र क्रिएट करता. सो तेन्ना तेका ते सोंसपाक जायना जाल्यार जेन्ना पार्टीचे स्पेशली अनेक इन्सिडेंट जालो जो चांदनगरच्या ब्लॉकान ऑफिसान येवन सांगले की आमी जेन्ना बसला खुर्चेर सीसी मेंबर्स ते चांदनगरेक लागून बसला, आमी निवडून हाडला आमदार म्हणून तुम्ही बसला हांगर. म्हणजे सीसी इज वर्किंग ऑन द मर्सी ऑफ हे चांदनगरे ब्लॉक अशें म्हणपाक लागले. पण तुमचो आरजीचो कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना. तरी पूण आमी तेन्ना डिसिजन घेवंक ना. मग जेन्ना हे सगळे जाले, मडगांव मिटींग जाली आनी आमकां कंट्रोल जावंक ना. आमी खूब ट्राय केले कन्विन्स करपाक
2-3 महिने एक करून फुडें व्हरपाक ना, मात तेजे जे डिसिजन आहा ते आमी आतां एक्सेप्ट केल्ले आसा. परत सांगता की मनोज परबाचे रेजिग्नेशन लेटर डेटेड टुडे 21 मे 2026 पार्टी ऑफिशियली एक्सेप्ट करता आणि आता तो पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून ना, मेंबर म्हणून ना आणि तो खंयचलेच कमिटी चेअर म्हणून करिना. दुसरी गजाल जी सकाळी आमी सांगपाक आमकां तितलो टायम मेळोंक ना, कित्याक सगळो वातावरण इमोशनल आसलो. आमी परत परत सांगता की रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ऍक्ट आणि जेन्ना एक एंटिटी जाता ती असोसिएशन ऑफ पर्सन आणि बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता. म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल सोडून गेलो नाल्यार एक एमएलए पार्टीन आसा तो दुसऱ्या वाटेन स्प्लिट करता नाल्यार दुसऱ्या वाटेन मडगांव मिटींग चेअर करून दुसरो एक ग्रुप करता, अशें जायना. इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर पार्टी चलना. पार्टी इज ऑलवेज असोसिएशन ऑफ पर्सन नाल्यार बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणून कॅटेगरायज जाता. सो पॉलिटिकल पार्टी एज अ एंटिटी ही चालूच उरतली. आमचें काम चालूच उरतले आणि हे डिसिजन आमी घेतलेले आसा. मात कितें जाल्यार ते सगळे आमी सगळे मेंबर्सांक ऑफिशियली जेन्ना मेळटले तेन्ना सांगतले. सध्या टायम मेळिल्लो आसा हे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाचें. मात पॉलिटिकल पार्टी ही आमची चालूच उरतली. अशें ना की प्रेसिडेंट जो आमचो गेला म्हणून आमी सगळे रिजायन जातले आनी आमी सोडटले. आमी कोणूच ही पॉलिटिकल पार्टी रिजायन जायना. आमी खंयचोच मेंबर हांगा बसला ते रिजायन जायना. बाकीचे मेंबर्स आमचे कोण रिजायन जायना आणि आमी कमिटीन सगळे आसा तशेंच आसा आणि पार्टी फुडें व्हरपाक आमी तत्पर आसा आनी रेडी आसा. हांव सांगता आसतना एकूच सांगता की म्हाका मनोजान मनोज केला. हांव परत एकदा सांगता की म्हाका मनोजान मनोज केला. तर तेजी लिडरशीप, तेजे जे गुण, तेजी ती शिकवण ते आमच्या भितर आसा, म्हाज्या भितर आसा. कशें दवरपाक जाय, कसो एग्रेसिव्ह जावपाक जाय, कशी पार्टी फुडें वचपाक जाय ते आमकां खबर आसा. सो आमी ते फुडें व्हरतले. तुमचे क्वेश्चन्स घेवच्या पयलीं हांव मागता आमचे विश्वेश नायक, तो सकाळी खूब इमोशनल जालो. तेणी हे रेव्होल्युशन कशें फुडें गेले आनी कित्याक हो आमची आयज पाळी येयली ते सांगचे. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आणि जशें अजयान सांगलें आयचो दीस आमकां खूब डिफिकल्ट आसा आणि हे आयचे दीस येवपा लागून आयज आमी केन्ना एक्सपेक्ट करनासलो असलो दीस पळोवचो पडटलो म्हणून. पूण जेन्ना हे सुरवात केल्ली, मनोज हांव बरोबर आसताले, निलेश मागीर, पण एक आमी तकलेन घातलेले की लोकांक एम्पावर करतले म्हणून, ग्रासरूट लेवलाचेर लिडर तयार करतले म्हणून. आणि आयज जो मनोज आयज उलोवन गेलो, तुमकां सगळ्यांक दिसला आसा कित्याक इमोशनल जालो जाल्यार ते गजाल जाय म्हणल्यार आपूण फेलियर म्हणून ते खूब लागले आमकां सगळ्यांक. कित्याक आयज आमी हांगा घडल्या ते फक्त आनी फक्त मनोज परबाला. कोणीय जावं, ग्रासरूट म्हणल्यार जे लोअर मिडल क्लास फॅमिलीचे बॅकग्राउंडाचे भुरगे आयज लिडर म्हणून तयार जाले ते मनोजान तयार केले. हेच्या पयलीं आमी केन्नाच खंयच्याच कॉलेजीन जीएस जावना, जावं सीआर जावना, कोणूच जावना. पूण आयज जे आवाज येदो व्हडलो लार्जस्ट पार्टी, थर्ड लार्जस्ट पार्टी आणि रिजनल पार्टी म्हणून नंबर 1 पार्टी मनोजान तयार केली. एक तेजो सदांच हे आशिल्लो की तुमी फुडें सरा म्हणून. एवरी टायम जेन्ना जेन्ना मिटींग आसताल्यो तेन्ना तेणें सांगतालो की तुमी फुडें सरात, उलयात म्हणून, पुश करून धाडप. व्हडले क्रावड आमी गॅदर करताले, 5-6 हजार 10 हजार सुद्धा क्रावड, आणि तेन्ना उबे रावन उलोवप हे आमी हेच्या पयलीं सुद्धा केन्नाच करना. केन्ना खंयच्या गांवच्या नाटकान सुद्धा काम करना. पूण हे तेणें करून दाखयलें. आणि मनोजाक हांव परत सांगता की तो फेलियर न्ही तेजो, तो विनर. आमकां लागून तो विनर. आयज आमकां तेणें घडयल्या. आयज गोंयभर जे हाजें नांव जाल्लें आसा ते फक्त मनोजा लागून जाल्लें आशिल्लें. पूण काही गजाली येयल्यो त्या लागून आमकां हे आयज दीस पळोवचो पडलो. तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की जे मनोजान आयज लिडर तयार केले तांकां लागून मातसो हें आतां म्हाका डिफिकल्ट जाता उलोवपाक, ब्लँक जाता मदीं सॉरी. हें तो सांगत आशिल्लो खूब दीस की आपूण सोडटा पूण हे आमी डिसिजन तेजें ड्रॅग केले खूब दीस. पूण जेन्ना ती मिटींग जाली आनी जेन्ना आमचेच भुरगे जे आमचे बरोबर वावरताले, आमी वांगडा जेवताले एकामेका बरोबर, कशे दीस काडले ते पळयले.
तेच भुरगे आयज थंय मिटींग घेता आनी पार्टी स्प्लीट करपाची, पार्टी फोडपाची, सिंबॉल जाय जाल्यार झगडोन घेवपाचो, अशे तरेच्यो मिटींग जाता आनी हे खूब बेगीन आशिल्लें आमच्या लोकांक. हो दीस आमी जेन्ना इलेक्शन जावन जी दुकां आमच्या दोळ्यांच्यान जे म्हणटा आमी हॅपी टियर्स येयले तो दीस आनी आयचो दीस हो इमेजीन करपाक शकना असो आसा. आनी हे खूब डिफिकल्ट आमकां पोचोवपा लागून. पूण अजयान जशें सांगलें की तेका खूब त्रास जाताले भितर, तेका रातभर न्हीद पडनाशिल्ली. आमकां तितके त्रास जाता कित्याक तेजेर कंटिन्युअस अटॅक म्हणल्यार एक सोंपोवपाक कशें ट्राय केल्ल्या सारकें दिसतालें आनी तेणें हें सगळें सोंसलें. पूण पयरची जी मडगांव मिटींग जाली आनी ती मिटींग सगळें रिकॉर्डिंग जेन्ना तेका एकट्यान धाडलें तेन्ना तें आयकून अशें इतकें वायट दिसलें की अशें जावपाक जायनाशिल्लें म्हणून. आनी हें खूब बेगीन आमच्या लागून जातालें. आनी तुमकां अनीश फुडें कंटिन्यू. आता जशे अजयान आणि विश्वेशान जे सांगले आम्ही केन्ना चिंतूंक नासले की स्पेशली हांवें की एक दीस असो टायम येतलो की प्रेस कॉन्फरन्स ह्या टॉपिकार आमकां घेवची पडटली म्हणून. ज्या मनशान आमकां आयज घडयले, आमकां आयज गांवा खातीर उबे रावपाक शिकयले, अन्यायाच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक शिकयलो तो, आनी त्या मनशान आयज रिजायन दिला आनी त्या विशयाचेर आमकां आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा म्हणून केन्ना हांवें चिंतूंक नासलें. आनी खूब आमच्या खातीर खूब एक टफ टायम आसा. आयज गांवांनी आयज भुरगे तयार केले. प्रत्येक वाठारांत आयज तुम्ही पळयत जाल्यार आपल्या गांवा खातीर वेगवेगळे विशय घेवन आयज ग्रामसभेक लोक वयतात. म्हाका जाल्यार स्वता खबर नासली म्हणजे ग्रामसभाक कितें पावर आसा तो. ग्रामसभा म्हणून आमी आयकले ग्रामसभा ही जाता म्हणून एक 3-3 म्हयन्यांनी. पूण जेन्ना मनशाक आमी कनेक्ट जाले, जेन्ना तेच्या कडेन आमकां कळ्ळें की ग्रामसभाचो पावर कितें तो, ग्रामसभेन कितलो आमी गांव आमचो कितलो आमी सेफगार्ड करपाक शकता, जावं आमी लोकांचे विशय कशे मांडपाक शकता, तेचेर एक डेमोक्रेटीक वेन कशें सोल्युशन हाडपाक शकता ते आमी मनशा कडल्यान शिकले. खूब टफ टायम आसा आमकां उलोवपाक मातसो याद आहा. पूण इतकेंच सांगता की आमचे जे स्पेशली जे आयज आमकां सकाळच्यान कॉल येतात खूब, भुरगे आमकां विचारता की म्हणजे कितें जालें चडशे कॉल हांवें जाल्यार आन्सरूच करूंक ना, मेसेजीक रिप्लाय करूंक ना. इतकेच लोकांक म्हणटा की खुबशे जाणांनी आमकां सांगलें की आमी जी प्रायमरी मेंबरशीप आसा थंयसून आमी रिजायन करता म्हणून. तेका इतकें सांगपाक सोदता की आमकां आयज घडयला मनोजान आनी तेची सदांच एक ड्रीम आसलेली की ही पार्टी फुडें वचपाक जाय. आमी गोंयकाराचो आवाज म्हणून हे रेव्होल्युशन स्टार्ट केल्लें. सो तुमच्या कडेन मागता की तुमी स्ट्रॉंग रावपाक जाय, कित्याक आमी जर आयज फाटीं सरले इमोशनल जावन खंय ना खंय, हे म्हाका तरी दिसता की हे सगळ्याकून तेका चड भितर आनी व्हड जातलें. सो आमी हें ना करता तेणी जे एक क्रांती आयज स्टार्ट केल्ली, आमच्या काळजान जो एक उजेची एक ज्योत पेटयल्ली ती आमी सगळ्यांनी वांगडा मेळोन तेची जी ड्रीम आसलेली एक बरें गोंय करपाचें, गोंय आमच्या गोंयकाराच्या हातीन घेवपाचें, ते आमी सगळ्यांनी मेळोन आयज ही क्रांती फुडें व्हरोन आमी आयज तेका खंय ना खंय आयज आमी प्रूव्ह करपाक जाय की खरेंच तो एक फेलियर न्हू म्हणून. तेणी आमकां एक लिडर म्हणून क्रिएट केला. आमकां आयज इवन आमी जेन्ना 2022 इलेक्शनाक आमी कॉन्टेस्ट केले, आमी खंयचे कोणूच मॅक्झिमम कोण भुरगे आमचे खंयच्याच पॉलिटिकल बॅकग्राउंडासून आमी कोण ना. पूण आमकां तेणी शिकयलें उबे कशें रावप, स्टेजीर लोकांक ऑडियन्स कसो फेस करप, तो मायक घेवन उलोवप कसो. आयज आमी हांगा बसला तो फक्त ओनली अँड ओनली बिकॉज ऑफ मनोज परब. सो म्हाज्या खातीर तो जरी आयज तो प्रेसिडेंट म्हणून आयज तेणी रिजायन केल्ले आसा, पार्टीची मेंबरशीप सोडिल्ली आसा, पण म्हाज्या खातीर आनी म्हाज्या काळजान म्हाजो प्रेसिडेंट आनी म्हाजो लिडर आनी पॉलिटिक्सान जावं सोशल वर्कान एक गुरू म्हणून सदांच हांव म्हाजो मनोज परबूच आसतलो. हेच्या शिवाय आमी रेव्होल्युशन जॉयनूच जाल्ले तेका पळोवन. जेन्ना तो स्टेजीर उबो रावतालो 2018-19 आमी जेन्ना तेचे पळयताले व्हिडिओज पळयताले, अशें दिसतालें की कोण तरी उबो रावन जो आमच्या काळजान इतकी वर्सां जो एक राग आसलेलो, ती तिडक आसलेली, आमी एक्सप्रेस करूंक शकनासलेली, कोण तरी आमच्याच काळजांतलो कोण तरी थंय स्टेजीर रावन उलयता म्हणून. अशें म्हाजे सारखे कितकेशे हजारांनी भुरगे वेगवेगळ्या वाठारांत गोंयचे आयज हेच क्रांतीक तेका लागून ह्या तेच्या एग्रेशना खातीर जॉयन जाले. आनी आयज थोडे वायट दिसता सांगपाक की आयज सकाळी जशें मनोजानी सांगले की लोक तेका सांगले की स्टायल चेंज करपाक जाय, मातसो स्लो उलोवपाक जाय म्हणून सांगताले तेका. पण आमी जे जॉयन जालात त्याच एग्रेशना खातीर जॉयन जाला. स्लो उलोवपी, बरे उलोवपी, थोड उलोवपी आनी फाटसून वाट लावपी अशें खूब आमी पॉलिटिशन पळयले तेच्या पयलीं. तेकाच लागून खंय ना खंय आमी राजकारणांतल्यान पयस रावताले, जावं आमी तेका कनेक्ट जाय नासले. पूण तेणी आमकां आयज दाखयलें
आणि एक मार्गदर्शन दिले की तुमका जर अन्याय अगेन्स्ट जर तुमका उलोवपाक जाय तुमका आवाज तुमचो वाडोवचो पडटलो म्हणून जे जाग्यार जाय पडटा थंय एग्रेसिव्ह जावचें पडटलें म्हणून आणि तेकाच लागून ही येदी व्हडली आयज जेन्ना आमी 2022 ₹1 घेनासतना जेन्ना आमी येदे व्हडले इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले 38 जाग्यार इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले आमी 10% वोट काडले 93,000 प्लस लोकांनी आमकां विश्वास धरून ₹1 घेनासतना वोट केलो. सो परत एकदा आमच्या सगळ्या मेंबरा कडेन मागता स्पेशली जे आमचे प्रायमरी मेंबर त्यांच्या कडेन की तुमी इमोशनल जावन रेजिग्नेशन दिवपाचे जावं पार्टी कडल्यान पयस वचपाचें चिंतनाका. आमचो आयज टायम येयल्लो आसा जे मनोजान आमकां आयज घडयला जे आमकां आयज लिडर म्हणून क्रिएट केला तेची क्रांती ही क्रांतीची मशाल घेवन आयज आमकां फुडें चलपाक जाय आणि जे आमचे जे मिशन असलेले आणि जे विजन असलेले गोंया खातीर ते फुडें व्हरपाक जाय. फुडें कशें कितें जातलें ते मागीर पळोवया आमी पूण जे आमच्यान जाता त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करया आणि ही मशाल घेवन फुडें वचपाचो ट्राय करया. विश्वेश तुमदार आमचा वाईस प्रेसिडेंट सॅमी फेर्नांडीस त्यांनी मातशें थोडं सगळ्यांक तुमकां येवकार. आज जी म्हणजे रेजिग्नेशन दिलें तेणें आनी तें आमकां एक्सपेक्ट आसोना पूण जायते कडेन सांगतालो पूण खूब दुखीची गजाल आसली आमकां. आनी हांवें जाल्यार केन्ना चिंतूंक ना की मनोज परब कुशीन काडून ही पार्टी चलतली पूण हें जायते दीस जाले चलतालें आनी तो आमकां जायते फावटी सांगतालो की आपल्याक जायते त्रास जाताय आनी हें चोवपाक जायना की आमचेच भुरगे हे रेव्होल्युशन जे घडून हाडलें गोंयचे पासत आनी जे गोंय राखपाक लागून तें घडून हाडपाक लागून जे आमी ह्या भुरग्यांक एकठांय केले आज हेच भुरगे हुंय ना हुंय डायवर्ट जाल्ले आहाय ते हुंय ना हुंय ब्रेन वॉश जाल्ले आहाय आनी ते हे कॉन्स्पिरसी करपाक मुखार सरला आहाय. सो हें आयकून एक दूख जातालें आमकां आनी तेन्ना तेणें डिसायड केल्लें की बाबा आपल्याक रिजायन जावपाक जाय आपल्या कडेन जायना पूण तरी आसतना आमकां दिसतालें हें जावपाची पॉसिबिलिटी नाय म्हणून आनी आमी सगळे तेका एकठांय रावन तेका हें सदां कन्विन्स करतले की ना हें पॉसिबल ना म्हणून आमकां दिसतालें. पूण आज जेन्ना तेणें आमकां आपयलें आनी सडनली हें डिसायड केलें प्रेसार बसोन की आपूण रिजायन जाता म्हणून तें आमकां सारकें दुखची गजाल आसलेली. पूण हांव एकूच सांगूंक सोदतां जे आज गोंयांत जितले भुरगे आहाय हे भुरग्यांक जरी तर घडून हाडल्या तेणें जाल्यार ते मनोज परबान हाडले. हे रेव्होल्युशन घडून हाडपाक इट वॉज नॉट इजी. हांव म्हाका कडेन आसा हांव 2019 हे क्रांतीक जॉयन जाल्लो आनी जेन्ना फर्स्ट टायम आमगे बेनावलीन जेन्ना प्रॉब्लम जाल्ले तेन्ना हे भुरगे मुखार सरोन येयले आनी आमची ती प्रॉब्लम सॉल्व करपा लागून आमकां हेल्प केल्लो आदार दिल्लो. आनी हांव एक भुरगो आसलो की म्हाका 10 जाणां कडेन मुखार रावन उलोवपाक जायनासलें केन्ना हांव कोणा कडेन उलयनासलो. 10 जाणां कडेन तरी तर म्हाका सांगलें की तूं हिंग कितें तेमकां सांग म्हणून मुखार जायनासलें. पूण जेन्ना पोगो रॅली जाल्ली 15 डिसेंबर 2019 आनी हें डिसायड जालें की आमी थिंगा एक पोगो रॅली कोताय आनी सगळे स्टेजीचेर उलोवपाक पडटलें पूण मनोजान म्हाका सांगलें की तुवें उलोवपाक जाय तूं उलयना जाल्यार ती मिटींग जावची ना म्हणून. आनी फोर्सफुली म्हाका भिरांत दिसली म्हाका कडकडो येयलो आनी त्या भुरग्यान म्हाका फोर्स केलो ते स्टेजीचेर रावन उलोवपाक आनी तेच भाशेन आमचे जायते भुरगे आहाय तेणें तेमकां मुखार काडले आनी गोंय सारवारकार आमकां तेणें मुखार हाडले. पूण आज जी पाडी येयल्या ती दूख जाता की मनोजाक जाय जाणांनी एग्रेसिव्ह म्हणलो जायते भाशेन तेका अक्यूज केलो जायती एलिगेशन तेजेर घायली पूण मनोज परब तेसलो न्हू. मनोज परब भुरग्यांक मुखार काडपाचो भुरग्यांक सदांच लिडर जावंय म्हणटालो तो असलो मनीस न्हू. जरी तर तो सेल्फीश आसलो जरी तर तो वायट आसलो जाल्यार तो केन्ना भुरग्यांक मुखार काडनासलो. तो सगळ्या भुरग्यांक मुखार काडटालो. मुगेलो चेडो आसलो 16 years old ज्या दिसा तेणें ते मिटिंगे चोयलो बेनावलीन आनी तो म्हणूंक लागलो आपल्याची झाडां आपल्या गेली लावूं बी जाय म्हणूंक लागलो. तो जे ते गोंयचे पासून तो उलयल्लो. हांव केन्ना पॉलिटिक्सान म्हाका इंट्रस्ट नासलो म्हाका केन्नाच पॉलिटिक्सान येवपाक नाका आशिल्लें पूण जेन्ना आमी NGO म्हणून चलताले पूण मागीर तेणें डिसायड केलें की बाबा आमी ही पॉलिटिकल पार्टी घडोवन हाडपाक जाय. हांवें तेजे बारा रावलो आमी तेजे बारा मुखार सरले आनी आमी जाणाय की कशे तरेन प्रत्येक भुरगो आपल्याचे बोडसांतले पयशे घालून हुंय मिटिंगे कितलेय पयशे आसा आमी बेनावली सावन हुंय मिटिंगे भोंवताले. आख्खे गोंयभर हांव मिटिंगे भोंवला तेजे बारा. पूण आयज देखून म्हाका मनोज परब एक बरो लिडर आहा. तेणें म्हणलां जे भाशेन आपूण फेल जालो म्हणून तो फेल जालो ना. हुंय ना हुंय आमी तेका समजोवपाक जाय ते गोंयकार तेका समजोवपाक फेल जाले
पूण मनोज परब एक बरो लिडर आनी तो सदांच आमचे काळजान आसतलो. आनी एक गजाल जे लोकांनी म्हणजे जे थोड्यांनी रुमर्स घायले की तो पार्टी बंद करूंक सोदता, तेणे केन्ना पार्टी बंद करपाचें केन्नाच चिंतूंक ना. तेणे आमकां सदांच विचारलें बाबा पार्टी मुखार व्हरपाक आमी कितें करपाक जाय, तुमी कशे तरेन तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवपाक शकता, हें सदांच तो आमकां विचारतालो. आनी जेन्ना हिंगासान भायर न्यूज गेली की बाबा पार्टी बंद करूंक सोदताय म्हणून, ही एक फोट गजाल आसली. हांव म्हणना तेजे फाटल्यान कितें तेंचो मोटीव आसलो हे रुमर्स स्प्रेड करपाक. पूण मनोजान आमकां केन्नाच म्हणना की पार्टी बंद करपाक जाय म्हणून. जो पार्टी घडून हाडटा, जे गोंयचे पासत गोंयकारांक पासत जो मनीस ही पार्टी घडून हाडटा तो कित्याक बंद करतलो ही पार्टी. आनी इतले भुरग्यांक तेणे तयार केले. आयज देखून तेणे आमकां सांगितलां बाबा आपूण रिजायन जाला, पूण तुमकां रिजायन जावपाची गरज ना, हें रेव्होल्युशन तुमी मुखार व्हरपाक जाय. जे म्हजे लागीं जातालें तें हांवें तुमकां दिलें. जे भाशेन तुमकां गायडन्स दिवपाक जाय ते सगळ्यांक दिलें आनी बरेंच तेणें आमकां गायडन्स दिलें आनी जायते भुरग्यांक तयार केले. म्हाका दिसता मनोज परब आमच्या काळजान सदांच आसतलो आनी आमकां तो एक बरो लिडर म्हणून आमी ताका सदांच मानतले. थँक्यू. ओके, मी एक वन बाय वन आता एक मीटिंग घेतली ती सीईसी कमिटी हो मनोज कमिटी. तशें ना पळय, मग तुम्ही आता उलयल्या ते मनोजाचेच आहे, विदेशाचे काय ना विरेशन रेजिग्नेशन म्हणजे ते तुम्ही सगळे गुण सांगले त्याचे आयज टॉपिक कितें लेटर दिला मनोजान सकाळी, मागीर सकाळी इमोशनल जाले गेले, मागीर एक नॅरेटिव्ह जालें की ऑफिशियली तिने दिवंक ना आनी आमी एक्सेप्ट करूंक ना, ड्रामा करता नाटक करता म्हणून तशें जालें. सो मागीर आमकां खबर आसलें तो रिजायन जाता म्हणून. सो लेटर दिलें. आयज आमी विरेशकूय आपयलें आनी पयलींच सांगलां विरेशकूय आपयल्लो, सीसी मेंबर तो आहा, एमएलए आहा ताका आपयल्लो, सगळ्यांक आपयल्ले. तुमकां खबर आहा 2 जाण मेंबर आहा ते त्याच्या थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स सेपरेट घेता, ते ना, ते येयना मिटिंगेक. बाकीचे मेंबर्स आहा थोडो आपण एकटो मेंबर आमचो आहा तो वाळपय मार्केटान आहा, तो दान सुट्टा, एकटेगेर आहा ते लादीन आसा. सो शॉर्ट नोटिसान आमी सीसी एक्चुअली गरज ना आपोवपाची. ऑफिस बेरांक एक्सेप्ट करपाक रायट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस. लेटर केला सगळ्या वचपाक तेणी ऑफिसार पावयला, लेटर पावयला, आमी ते एक्सेप्ट करपाक सीसी आपयली, मेंबर्स येयला, मनोज रेजिग्नेशन दिता. तेणी ते थोडे मुद्दे हांगा मांडला, ते आमी तुमच्या मुखार सांगला. एक तो बदल कितें झाला तो फेलियर म्हणून ते आमी मानूंक ना म्हणून आमी डिसायड केले की हे मुद्दो त्याच्या मुखार मांडपाचे, आमी मांडला. म्हाका एक सांगपाचें म्हाका सांगपाचें तुमचे आतां म्हाका सांगपाचें मनोज वर्सीस विरेश हो जो 2 ग्रुप जाल्ले पळय, आतां एक ग्रुप म्हणजे मनोज जेन्ना रिजायन केले म्हणजे हो विशय सोंपलो. आतां तुमी पार्टी कशी फुडें व्हरतले आनी लिडर कोण आसतलो तुमचो? आमी तेच सांगला की हो सगळो तांकां थोडो ग्रुप जो आसा, स्पेशली मडगांव मिटींग जाल्ली, तांकां कितें मनोज परब हो हर्डल जातालो फॉर द ग्रोथ ऑफ आरजीपी. सो आतां तशें चित्र ना, आमी आमदाराक सोमारा जेन्ना आमची ऑफिशियल मिटींग जाल्ली तेन्ना हे रेजिग्नेशनाचें डिस्कशन जाल्लें. सगळी लज सोडून तो आमकां केअर करना, हें करना, विश्वेशान ताका 2 फोन मारले, तरी पूण तेणी फोन घेवंक ना. आमी रावता तेका रावना, आमी तेच्या ऑफिस स्टाफाक रावता, तो केन्ना आमकां रिप्लाय करतलो, तो तेणे अजून रिप्लाय करूंक ना. तो तुमकां सांगता जशे पेपराचे रिपोर्ट्स येता तो मिडिया कडेन उलयता, पण आमचे फोन घेयना. मात हेजेर आमच्या डिसिजन जाला की तेका आमी रावपाचे, तेच्या स्टाफाक रावपाचे. जे तुवें कितें पळय लिडरशीप प्रेसिडेंट ते आमचे एज पर आमचो कॉन्स्टिट्यूशन कितें प्रोसेस आहा त्या प्रोसेसा प्रमाणे जातले. सो आतां प्रोसेस कितें आसतलो? कसलो प्रोसेस? जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट काडपाचो प्रोसेस कितें आहा? आमचो प्रोसेस एज पर आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्या प्रमाणे आसा, लेट डावन केल्लो आसा तितून, सो त्या प्रमाणे जातलो. सो तेजो रायट टायम आहा पळय तो तेन्ना तुमकां सांगता. आतां सध्याची सिच्युएशन जाला ही विदेशाक लागून जाला अशें तुमच्या मनांत? आमी तशेंच काय म्हणून आमी खंयसरूच विदेशाचे तो कारणीभूत कसो दिसता ना, आमी तशें कांयच म्हणूंक ना. आमी विदेशाचे जे शोकोज नोटीस आसा ते रिलेटेड टू एंटी पार्टी एक्टिविटीज ज्यो आसा ते आमी मेन्शन केला. ते मडगांव मिटींग सुद्दां न्हू, ते दुसऱ्योच आहा, तेजेर आमी डिस्कशन करपाक एडिशनली मडगांव मिटींग डिस्कशन ताका आपयता. सो ताका रावला आमी तुमच्या मार्फत आपयता की ऑफिस स्टाफ ते दीस ते तुमच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, थोडे स्टाफूय आसले, ह्या गजालीचेर ते उलोवंक ना. ऑफिस स्टाफाक आमी आमलेक रावना, आमी ऑफिस स्टाफान फॅमिलीन सांगला की ऑफिस स्टाफ पार्टीक सांगतलो की केन्ना तो अवेलेबल आसा. तो जसो तो आमी ताका सांगता, जसो तो मिडियाक फोन करून तो सांगता की आपूण खंय गेला जाल्यार आपण हांगा आहा, लागीं आहा, पयस आहा, तशें आमचोय तेणी फोन घेवचे
आणि आम्ही रावताले की हे डिसिजन आयज जाला तो तेच्या मुखार जावपाचे आनी तेच्या वांगडा जावपाचे आसले मग ते जावंक ना मग तेजो प्रोसेस सेपरेट आमदार म्हणजे आनी परत कन्व्हिन्स करपाक बी प्रयत्न करतले तुमी कितें करता ना आम्ही सांगला पळय हो जो मुद्दो कितें जाला घडला पण ते आमी आमचे दुसरे रेव्होल्युशनरीज आहा तांकां सांगतले पण ऑफिशियल कितें ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस आमकां एक रेजिग्नेशन लेटर येयला तेजेर आमी डिस्कशन केला ते एक्सेप्ट Okay. केला म्हणजे म्हाका एक सांग की तुवें म्हटलें की मनोजान आरजी घडयले तुमकां घडयले हा. पण आतां इलेक्शन लागीं पावले अशें टायमार तो सोडून वता म्हटल्यार तुमकां वाऱ्यार घालून तो गेलो कसो जालो ना वाऱ्यार घालूंक ना हांवें तुमी जर सारखे आयकून हांवें बेसिकली दोनदा सांगला की म्हाका सोडून मनोजान मनोज केला म्हणून अशे लिडर्स क्रिएट केल्ले आसा तेजे कडेन जेन्ना इतली वर्सां तो झगडटा इतले वर्सां तो हे सोंसता सगळे आनी स्पेशली तेणी कॅटेगरिकली सांगला की आफ्टर हे जे पयलीं रेव्होल्युशन आसले ते आतां फिल्टर जावन ते पॉलिटिकल रेव्होल्युशन जाल्ले आसा कळ्ळें न्हू इंडिव्हिज्युअल सेंट्रीक जाल्ले आसा तेजे कडेन जायना ते हँडल करपाक म्हणून आमी हे डिसिजन तेजे एक्सेप्ट केल्ले आसा हेजेर आमी आनी चड उलयचे न्हू हेजेर पूण म्हाका एक प्रश्न पूण वाऱ्यार सोडूंक वचना पार्टी इज अ लिगल एंटिटी परत सांगता पॉलिटिकल पार्टी एक मनशाचेर चलना तुम्ही ते मानता पॉलिटिकल पार्टी एक तुम्ही ज्या तरेन उलयता तुम्ही तशें ना 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 दाखोवन तशें दाखोवंक ना. चलताली त्यांनी कशी स्पेसिफिक सांगलेले की तो फेलियर त्या मुद्द्याचेर आमी एक्सप्लेनेशन दिला आयज तेका आन्सर करता जे पॉलिटिकल पार्टी परत सांगता इट इज रजिस्टर अंडर पीपल्स रिप्रेझेंटेशन अंडर एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स खूप जाण मनीस जावन ते जाला जॉईन एकटो मनीस वयता एकटो मनीस येता तितून काय फरक पडना एज ऑर्गनायझेशन आमी फुडें वाऱ्यार पडून वचोंक ना सगळ्यांक पार्टी कशी सिंबल दिला आमची रिकॉग्नाइज स्टेटस दिल्ले आसा थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एज पर वोट शेअर मागीर गोंयची व्हडली रिजनल पार्टी आसा सो वाऱ्यार कशें सोडला आता उरल्या थर्ड लार्जेस्ट पार्टी उरल्या ओके म्हाका एक सांग, ओके. म्हाका एक प्रश्न. सांग. आता तुम्ही इतके सांगले मनोजाचे सगळे बरे गुण पण तो त्याचो रेजिग्नेशन तुम्ही एक्सेप्ट कित्याक केलो तुमकां जर दिसता की तेणी हे करतो आनी तुम्ही सगळे तुम्ही जी कमिटी आसली ती तुम्ही एक्सेप्ट कित्याक केलो एक गजाल आनी दुसरी गजाल की तुम्ही अशेंय म्हटलें की मनोजा खातीर जो दुसरो ग्रुप जाला दुसरो ना ना मनोजा खातीर जावं. ते ग्रुपाक मनोज नाका असो तुवें म्हणजे म्हटलं ते मनोज थोडे थोडे तोय कशें जाल्ले म्हणजे की मनोज व आनी म्हाका पयल्या प्रश्नाचें उत्तर दी की पयलो तुम्ही एक्सेप्ट कित्याक केलो रेजिग्नेशन कितें तरी त्यांनी सांगला आमकां ऑफिशियली सांगला हे खूप हे आमकां हे चलताले खूप वर्सांनी 2-3 वर्सां तरी जाले आमी ते आनी फाटले 2-3 मंथ्स आमकां सांगतालो बाबा रिजायन जावंक सोदता आमी ते ट्रॅक केले पूण तुमी ताका मनोवंक शकताले न्हू ना आमी हे सगळे जाले जशें त्यान पयलीं सांगला की आमी रातभर मिटींग घेवन रडून कन्विन्स करपाचे ट्राय केले सांगले मात आतां एक तेणी आमकां रिक्वेस्ट दिला की आमी accept जेन्ना विरेश इतलो हे करता म्हणटा कितें रिजन आसूं शकता की विरेश तुमच्या पार्टीचेच अगेन्स्ट वता जो तुमच्या पार्टींतल्यान निवडून येयल्लो आसा तो एक फाउंडर मेंबर आसा पूण अशें कितें घडलें की तेका आयज पार्टी अगेन्स्ट वयचो पडटा पळय आमी तेका शोकोज नोटीस धाडला शोकोज नोटीस धाडटकीर तेजे रिप्लाय येयला तेवूय रिप्लाय म्हणल्यार 4 रिमायंडर धाडलेले मागीर रिप्लाय येयला जेन्ना सांताक्रूज तुमी तेका विचारले 8-9 सुमार की बाबा ते शोकोज नोटीस रिप्लाय कितें म्हणजे रातच्या 2 त्यांनी रिप्लाय केला हे आमी ऑलरेडी सांगलेले आहा ते रिप्लाय तेणी कितें पॉयंट वायज रिप्लाय क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना त्याच्या मनान कितें आसा आमकां खबर ना मागीर तेका मेळपाक आमी आपयले तो येवंक ना तर तेणी सांगले की आपूण स्टाफाक सांगता ते स्थानासून लोक सुद्दां आमकां कॉल केले तरी पूण आयक कंप्लीट करता सो तेणी तो तेच्या मनान कितें आसा आमकां खबर ना आमी ऑफिशियली एज पर आवर प्रोसिजर तेका शोकोज नोटीस धाडला आनी आमी तेचे सेपरेट मिटींग घेता तुमच्या मेंबरचो अशें कितें पार्टीन घडलें की सेपरेट मिटींग घेवची ते आमकां खबर ना ते पडटा आमकां तुमच्या भितर ते आमकां इंटरनल ते आमकां खबर ना ते प्रेसिडेंटांनी असोच विषय उरला तो जर ग्रुप येवंक ना तुम्ही म्हणटा पळय तो जर आतां रिजायन दिलो मनोजाक आनी तो ग्रुपात तुमच्या कडेन उलोवंक येवना किंवा आमदारूय जर उलोवंक येवना जाल्यार कितें जातलें कारण हेणी रिजायन दिली आनी आमदारूय तुमकां लागीं पार्टीक हें करिना मागीर कशें कितें तुमी तो करता धांवपाचें आहा कितें ना तेगे ना तेगे आमदारान मेळपाक सांगला तेणी की तो बेगीनच्या बेगीन कळयतलो म्हणून सो आमी होपफूल आसा तो एकदां डिस्कस करतलो बरं अजय म्हाका एक सांग पळय आता म्हाका सांग पळय आता तुम्ही 27 इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले कित्याक तुमची सिच्युएशन पळयत न्ही तुमी आतां इंटरनल पार्टीच सगळे पॅचअप करपाक चालवले तूं विरेशाक फोन करता तेका लेटर धाडटा तो तुमकां रिप्लाय करना हितूनच आहा पूण 27 इलेक्शन लागीं पावता ते कॉन्टेस्ट करतले तुमी काय हेच पॅचअप करपाक उरतले पॉलिटिकल पार्टी बरो सांगता पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर रिप्रेझेंटेशन एक्ट आणि पॉलिटिकल पार्टी करतात इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक नाजाल्यार तूं डिरेजिस्टर जाता ती 6-7 वर्सां तूं रजिस्टर करना तुजें जर सिंबल वयता हे वयता सो इलेक्शन आमी कॉन्टेस्ट करतलेच असले हर्डल्स येतात मदींच सो आमी ते ओवरकम केले अजय पयर विरेश येवनाशिल्लो त्या दीस तुमी प्रेस घेतलेली लास्ट त्या
विरेश हांगा हय, तुमचे कडेन येवन त्या दिसा तुम्ही प्रेस घेतलेली तेन्ना सगळें ओके आशिल्लें सो 2 दिसान अशें कितें सारखें जालें आयकूंक 2 दिसान जावंक ना तेन्ना तुमी आमचें डिस्कशन जालें मात आमी थांबोवंक नासलें तुमकां तें हे डिस्कशन फाटले 2 ते 2 म्हयने तरी चलता आमच्या भितर आनी तेकाच लागून ते एस्केलेट जालें जेन्ना 10 तारीख आमी पळयलें की ही मिटींग घेतली म्हणून आमी इतलो टायम ते कन्विन्स करताले हळूहळू सांगताले कळ्ळें न्हू जशें की तेन्नाय जाल्लें आनी तेन्ना तेकाच लागून आमी तुमी सांगलेलें म्हाका दिसता कोणी तरी विचारलें की प्रेस चालू असताना कॉल मार म्हणून आमी ती प्रेस शॉपान कॉल मारलो तेणी घेवंक ना सो आमी रावला तेच्या फाटीं ओके अजय काम बॅक करपाक चान्सेस आहा नाही पण सध्या तरी रेजिग्नेशन त्यांनी दिला आम्ही ते रेजिग्नेशन नाही, तुमचं constitution आहा. ना कॉन्स्टिट्यूशन तसे काय म्हणणार की रेजिग्नेशन हे ते तसे काय म्हणणार कॉन्स्टिट्यूशन म्हणलं की रेजिग्नेशन वोटर आयडी तुका आसपाक जाय सिटीजन ऑफ इंडिया तो मेंबर जाता तो मागीर रिजायन जालो असो तर कितें असो ते तशें प्रोविजन एक्झॅक्ट प्रोविजन ना सो सध्या तरी त्यांनी रेजिग्नेशन दिला आणि ते आम्ही एक्सेप्ट ओके अजय तुम्ही म्हणले लास्ट तुम्ही सीएसी मिटिंगेक हे डिस्कशन करून पार्टी बंद करपाची म्हणून हय. ओके जाल्यार तुमची आयज वेबसायट तुमची आरजीची आहा ती चलता वेबसाईट ते टेक्निकल इश्यू झाला आयज चलना ते हे फाटले 3 वीक सुमार टेक्निकल इश्यूज चलता डोमेन 3 वीक ऑफ 3 मंथ्स डोमेन लास्ट ती ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 15 एप्रिल पर्यंत चालू आसली आमकां स्क्रीनशॉट तेजे आहा सो ते जे आमचे डोमेन इश्यूज जाल्ले आसा ती ऑलरेडी ते काम चालू आसा म्हणून ती मेसेज आम्ही अपडेट केला की ती अपडेटेड वर्जन येतली म्हणून प्रेसिडेंट ना जाल्यार तुमचे कॉन्स्टिट्युशन ऍक्टिंग प्रेसिडेंट बी कोण असो बी कितें आसा आमचे तसे काय हांव तुमकां डिटेल्स सांगना कॉन्स्टिट्यूशन वेबसायटीर आसा व्हडले व्हडले एक्सपर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन घेवन व्हिडिओ ऍक्टिंग प्रेसिडेंट तसे काय ना मग ते सीसी तसे काय डिसिजन घेऊ ना मग किती आता पुढे प्रोसिजर पार्टी कोण त्याचे डिसिजन मनोजन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशन लिडर केल्ले आसा आमकांय त्यांनी लिडर केल्ले आसा सध्या तरी आम्ही ऑफिस बेरर्स आणि बाकीचे सीसी मनी आणि फाउंडर्स मेंबर बाकीचे आहा ते पार्टी लीड करतात हे डिसिजन जे आमचं प्रोसिजर एज पर हे त्यांना घेतात न्यू प्रेसिडेंट केन्ना पण आपण ना तो ते एजीएम जातले तुमचे एजीएम परत जातले सांगता एजीएम कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टी नासना जनरल बॉडी एजीएम कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्टान आसा ग्रामसभा देखील अकाउंट करून ते आसा मागीर क्लबांक सोसायटी पॉलिटिकल पार्टी जनरल बॉडी केन्ना जातली जनरल बॉडी एज पर आम्ही लास्ट सांगला की आमची जाम जानेवारी दिवं विजय केली प्रेस घेतलेली 7 आंध्री तेणी एक एलिगेशन केलं की तेका एमएलए काउंटर अटॅक करून तुम्ही गायो मारून तुमचे थोडे भुरगे हे घालता ते तुमकां कंप्लेंट दिल्ली तुम्ही काय एक्शन घेवंक ना आमकां सांतंद्रे ब्लॉकान कसली ऑफिशियल कंप्लेंट विरेशान केल्ले वाटतं विरेशन सांगू ना ऑफिशियल काय सांगू ना अजय तुमचे आता आमचे मेंबर करना कोण आमचे मेंबर कोण करता अजय तेणे दाखवलं ना, आमचे तुमच्या विरेशाचे नेक्स्ट स्टेप कितें आसतली ते तुमचे मेंबर तुमचे आता विरेशाचे ते स्क्रीनशॉट आमकां सांतंद्रे ब्लॉकांसून ऑफिशियल कंप्लेंट घेवंक ना तेजेर प्रेस घेतला ऑफिशियली काय सांगू ना ओके तुमच्या आता विरेशाचेर नेक्स्ट स्टेप कितें आसतली जर तेचेर कडक एक्शन जाता जाल्यार तुमची पार्टी लिडरलेस जातना ना आम्ही सांगूच ना एक्शन कडक घेतले कितें घेतले ते आम्ही रावला आम्ही सॉल्व करूंक सोदता इश्यू आम्ही तेका आपयला आम्ही तेकाय रावला परत सांगता आम्ही त्याच्या ऑफिस स्टाफ कितें म्हणटा ऑफिस स्टाफाक रावला ते केन्ना सांगतले ते प्रेस घेता मात हे सो इश्यू सॉल्व जातलो सॉल्व जातलो मात फक्त विदेशान जसो सायलंट रावला तशें तेणी ऑफिस स्टाफांनी सायलंट रावचे न्हू ही आमची मागणी आहा कितलो टाइम पासून रावतात तुमी तेका रावतले आमी कितलो म्हणजे 27 आम्ही आणि 27. रिमांडर धाडटा टाइम हे ना तेका टाइम हे असलो तशें काय ना आता जो जेन्ना कितें जालें जाल्यार प्रेसिडेंटूच सोडून वता कशें प्रेसिडेंटान स्कॅप जावन सोडून दुसरो प्रेसिडेंट घाललो गेला मरे डायरेक्ट सोडून गेलो पार्टीत सोडून गेलो ना तो बांबरे बी गेला मग सोडून चोकड्यात तेजी कितें देख घेतला मनोजान तेंची देख घेतला कितें त्यांची हांव म्हणटा कितें हांव म्हणटा कितें डिस्कशन ना हांव कितें म्हणटा तू क्वेश्चन विचारता त्याच्यावर आन्सर दिले तुका ते सॅटिस्फाईड जावना ते तुझी विश आहा तू हे करना का डिस्कशन कित्याक देख टाइम सांगू ना न्हू देख घेतला का म्हणून तू एक्झाम्पल तुझ्या तोंडाची वड आमच्या तोंडात घालला का मागीर तेच स्टेटमेंट तुम्ही तू एक दिता सांग. समजून म्हणटा तुवें तेंची देख तेंचे तुमची तोंडाची वड आसा पळय तेजेर तुम्ही मागीर रिपोर्ट करता हे पयलीं सांगता सांगता तेजे असे प्रेसिडेंट खूप आसा हांव ऑलरेडी म्हणटा सांगला तो समज
तुमच्या पार्टीक तो प्रेसिडेंट नाका आशिल्लो जाल्यार तुमच्या भितर कोणी प्रेसिडेंट जावपाचो तो दुसऱ्या पदाचेर उरता तो अशें म्हणटा तेणे पार्टी सोडून वचपाची गरज नाशिल्ली अशें म्हणटा. ते आम्ही लास्ट प्रेस कॉन्फरन्स सांगलेले की आम्ही ऑफिशियली मिटिंगेक सीसी मिटिंगेक विचारलेले सगळ्यांक की बाबा कोणाक जर लीड करपाक सांगा, ऑफिशियल ग्रुपान डिस्कशन जाल्यार बाबा कोणाक जर कितें करपाक सांगा, चेंज करपाचें, मग तशें डिसिजन काय जावंक ना. तेजेर आमी काय करूंक शकना. पण हांव आनी आमी बसला पळय हांगा 15 जाण ते प्रेसिडेंट डिसायड करूंक शकना. ते जनरल बॉडी विरेशान समज सांगले आपण लीड करता म्हणजे तुम्ही दिवपाक रेडी आहात का लीडरशिप? तो तरी सांगपाक जाय. आमी ताका सांगलेले पळय तूं लीड करता रेडी आहा समज हँड ओव्हर करपाक, ताका काय आन्सर येवना. सो आता मनोज सोडून गेला फकत त्याच्यान ही क्रिटिसिजम सोडून सोडून जायना ना त्यांनी ब्लॅक पळय हांव परत सांगना हे बॅटर सगळे त्यांनी बरयल्या ते पब्लिकली आवट केल्ल्या. ओके एक लास्ट क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट करपाक कितको टाइम लागतलो आणि विरेश बोरकाराक तुम्ही बरोबर वेगळीच्या काय ना फक्त तुमचे एकूच प्रेसिडेंट अपॉइंट करपाचे एज पर आमचं कॉन्स्टिट्युशना त्या प्रमाणे जातले. विरेश बोरकराक आमी जे ताका रावला तेजे जे क्लॅरिफिकेशन दिवपाक तेणे दिवपाक जाय आणि ताका आमी टायम दिवता. डन. हा जनरल नासता रे चांगला थँक्यू थँक्यू तुका. कोर कमिटीन मनोज परबाचे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्लें आसा आनी ते म्हणटा की नॉट ओन्ली फ्रॉम प्रेजिडेंट्स पोस्ट जाल्यार इवन प्रायमरी मेंबरशिपांतल्यान ताणें जे रिजायन केला, राजिनामो दिला तो आमी एक्सेप्ट केल्लो आसा. ज्यो कांय आमी आतां पयली लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स तातूंत कांय म्हत्वाच्यो गजाली ते उलयले तेजेर आमी मातशे वचुया. एक म्हणटा की सकाळच्यान जे चलतालें की मनोज परबान जे रिजायन केला तो प्रँक काय तो ड्रामा काय हे सगळ्यो गजाली इट इज फेक. ही सेज की रेजिग्नेशन इज रियल, ही हॅज रिजायन्ड अँड वी रिस्पेक्ट हिज डिसिजन. दिस इज नॉट ड्रामा ऑर फेक. सो 21 मे 2026 सावन म्हणजे आज सावन ही इज नो मोर अ पार्टी मेंबर. ही वील नॉट बी ऑन एनी ऑफ द कमिटीज. फाटले 2 महिने म्हणटा तो ही वॉन्टेड टू रिजायन बट आमी ताका आडोवन दवरिल्ले. आज अजय खोलकरान सांगले ते प्रमाणे अँड देन ही हॅड टू कंटिन्यू. लास्ट 3 years देर वर अटॅक्स ऑन हीम जो ही म्हणजे त्याच्या फंक्शनिंगाक लागून आणि एट द सेम टायम मेंबर्स म्हणटा जे बशिल्ले प्रेस कॉन्फरन्स ते म्हणटा की आमी जर घडले जाल्यार मनोजाक लागून घडले म्हणून. RGP एज अ पॉलिटिकल पार्टी, RGP एज अ पॉलिटिकल पार्टी वील कंटिन्यू. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो वेदर ही वील quit the active politics, he has said that he will quit the active politics forever. That is what Manoj Parab has said. So right now with this we are joining Yugang Naik is with us right now. The Yugang आमचे फुडें जोडटलो ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर. आनी फिल्डाचेर आमचे दोनूय रिपोर्टर आसा. प्रणय आसा जो प्रेस कॉन्फरन्स अटेंड केल्ली आसा आनी थंयच हनुमंत नगलूरूय आसा. सो दोगांय कडेन आमी वतले. पूण पयलीं युगांकाचें इमिडिएट रिएक्शन आमी हालीं पयलां युगांकाक डिस्कस करतना हो प्रादेशीक पक्ष म्हणजे कितें हाजेरसून बाकीच्यो सगळ्यो गजाली डिस्कस करताले. यो इमिडिएट रिएक्शन युगांक. वेल रुपेश, ज्या पद्दतीन जर चल्ल्या पळय इट्स ओवरऑल घडणुको ज्यो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन चल्ल्या आनी what it is called in political parlance is an imploding of a political party. जेन्ना तुका internal differences खातीर leader सोडून वता तातूंत 2 गट पडटा. But what is interesting here is that की पयर तांची एक rebel not a rebel faction but disgruntled faction आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेन्ना ताणें सांगलें की एक असो प्रवाह आशिल्लो की जातूंतल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी बंद करची, कळ्ळें, हो एक मत आयलें. आयज एकंदरीत जर प्रकरण जर पळयत कळ्ळें तुका, वेदर इट इज अ मनोज परब फ्रॅक्शन
दोन म्हाका दिसता की हे दोन गटांनी चल्ला की एक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून जी कितें आसा ती आनी दुसरें एक विरेश बोरकार आनी सांतांद्रे गट जो आसा म्हणजे सांतांद्रे ब्लॉक जो आसा तातूंत. पूण दोगांयचे जर ओवरऑल कॉमन मिनिमम डिनॉमिनेटर जर पळयलो आनी तांची भाशा जर पळयली म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साची एक गजाल आशिल्ली की तांचे भितरले आशिल्ले एग्रेशन वेदर यू लायक इट ऑर नॉट. कित्याक बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टीची एक 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 भाशनॅलिटी आसता तशे तरेचे खंयचेच तरेचे परंपरागत राजकीय वलय ह्या राजकीय पक्षाक नाशिल्ले कळ्ळें. सो त्या खातीर खूब जाणांक तांची भाशा ओड दिसताली तांची वागणूक ओड दिसताली बट द पॉयंट इज दॅट दे रिप्रेझेंटेड ऑर रिफ्लेक्टेड अ रियालिटी वीच नो बडी कॅन डिनाय. बट फाटल्या 8 दिसां भितर तांकां एक आर्टिफिशियल गजाली तातूंत दिसूंक लागल्या रायट फ्रॉम देअर भाशा to right from their bhasha to their entire conduct. एक कॉमन डिनॉमिनेटर हातून दिसता की रुपेश की बोथ द फ्रॅक्शन हाचे भितरलो कॉमन डिनॉमिनेटर जो आसा पळय दे वॉन्ट टू क्लोज. ओके की एक गजाल आसा की एक हत्ती जेन्ना आसता पळय हत्तीचेर तूं खूब मिरयता कळ्ळें राज्यभर भोंवता कळ्ळें आनी जेन्ना तो हत्ती जाणटो जाता पळय they feel it is a liability. Sadly, revolutionary गोवन्स पार्टीची आयची जी त्या वटेन वचपाक लागले कळ्ळें की 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 भाशा आनी हें आसा पळय स्टेट पळय आज हे पार्टीचे ऑर्गनायझेशनूच जड जावपाक लागला आनी हातून जर फ्रिक्शन जर कितें आशिल्लें पळय की 39A म्हणजे अकस्मात इम्प्रॉम्प्टू एजिटेशन जालें एंड विरेश बोरकार लेड इट फ्रॉम द फ्रंट आनी तेन्नाच्यान हातूंतल्यान तांचे भितरले जे एक्झिस्टींग डिफरन्सीस आसा ते दिसपाक लागले ते झळकपाक लागले. बट इफ यू आस्क मी कळ्ळें तुका ज्या पद्दतींतल्यान हें वता कळ्ळें तांचे दोनूय फ्रॅक्शनांचे लिडर्स जे कितें उलयता द मर्मर्स दॅट यू हियर इज दॅट दीस इज गोईंग टुवर्ड द क्लोजर ऑफ द पार्टी. ओके राव जस्ट स्टे विथ अस राव मातसो आमच्या बरोबर कारण आमी सध्या डोंट गो एनीवेअर राव कारण आमी आतां जॉईन जाता हनुमंत नगलूर किंवा प्रणय हेजे भितरले एकट्या कडेन जे सध्या प्रणयाक आमी जॉईन जाता. प्रणय वॉट वॉज द सीन देर जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स सुरू जाली ती प्रेस कॉन्फरन्स सोंपता म्हणसर आमी पयलें ते प्रेस कॉन्फरन्स बरे वेळ चल्ली पत्रकारांनी प्रश्नूय विचारलेले सो तेजी मातशें जिस्ट सांग प्रेस कॉन्फरन्साचे. हय प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्यांनी स्टार्ट केली सर आनी तेणी सांगलें की मनोज खूब दीस पयलीं रिजायन दिवपाचो आसलो मात कांय कारणाक लागून रावलो. विरेशाक आपयल्लो डिस्कशनाक लागून विरेश सुद्दां डिस्कशनाक येवंक ना. 4 म्हयन्या पयलीं तो रिजायन दिवपाचो आसलो मात अजयान आनी विश्वेशान ताका होल्ड करून दवरलो दिवं नाका म्हणून. मागीर तेणी आतां तेणी रेजनेशनान अशें घातला की आपूण फेलियर म्हणून. सो तेंच्यांनी इवन अजयान क्लियर केला की मनोज हो फेलियर नासलो म्हणून. अजयान एक बरे लिडर्स तयार केल्या अजयाच्या सकयल खुबशीं इलेक्शनां लढल्या हे सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां. सो मनोज इज नॉट फेलियर म्हणटा ते दीस नाव ते हें जे फॅक्शन आसा जेनी प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केले ते प्रो मनोज वाले आशिल्ले म्हणजे जेंकां मनोजा बरोबर राविल्ले मनोजाचेर प्रेम आशिल्ले मनोज गेलो म्हणजे रडटाले ते. आतां ओवर द म्हणजे सकाळी आनी सांज म्हणसर फरक इतलोच आसा की इमोशन्स आर लिटल लायक सेटल्ड. तांणी ते एक्सेप्ट केला की मनोज आमचे बरोबर आतां आसचो ना. सो हो जो आमी सद्याचो प्रोग्राम आसा ते टायटलूय तेच दवरला की फॉर एवर तो गेलो असो दिसता तुका काय मनोज परत येवपाक शकता परत एकदा. आय थिंक सम प्रॉब्लम विथ प्रणय पूण आय लास्ट द सेम क्वेश्चन टू हनुमंत नगलूर. हनुमंत देव बरें करूं. हनुमंत तुका दिसता की मनोज परब आसा पळय न्ही ही इज फॉर एवर आउट ऑफ पॉलिटिक्स काय ताका कन्विन्स करून परत बिरत हाडपाची पॉसिबिलिटी आसा. पॉसिबिलिटीज आसात सगळं की मनोजाक कन्विन्स करून परतून हाडप कित्याक म्हणजे तेच्या भशेन लिडर तांकां मेळप म्हणजे इतके बेगीन शक्य ना. कित्याक म्हणजे इलेक्शन्स लागीं आसा जानेवारी मेरेन जावं शकता किंवा डिसेंबरान जावं शकता. इतले बेगीन येदो व्हडलो लिडर तयार करप इज नॉट इजी. सो ते प्रयत्न करतले एनीवेज. पण जे मनोजान लिडर तयार केल्या 2027 ते येन्ना मेरेन प्रत्येक जो लिडर आता जे उलयतात माचेर येवन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतात ते लिडर सगळे
स्वतः मनोजान तयार केल्या आणि मनोजान शिकयल्ले सगळे जे गुण आहा तेंकडे आसा अशें दिश्टी पडटा. कित्याक म्हणजे आता आमी अजय कुलकर्णी पयले जो लीड करतालो प्रेस कॉन्फरन्स खंय ना खंय तरी तो आन्सर दिवपाक शकलो मिडियाक आन्सर दिवंक शकलो आणि कशें टॅकल करून सगळ्यांचे उत्तर तेकडे आसले. सो वी कॅन थिंक एक लिडर तयार केला, पण मनोजा भशेन इतले बेगीन इलेक्शना खातीर इलेक्शना पर्यंत रेडी करप वी डोंट थिंक इट्स इजी. ओके, दोगी जाण खंय वचूं नाका, हांव युगांकाक परत वता, युगांका कडेन वता. युगांक एक प्रश्न आसा म्हाका. एका वटेन सध्या फिनॉमिनन चल्ला की कॉक्रोच जनता पार्टी चल्ला. आमी पळयलें की यूथ आतां रस्त्यार येवपाक लागला, यूथ प्रश्न विचारपाक लागला. आतां हो सेम फिनॉमिनन इन सम वे आमी आरजीपी वटेन पळयताले की ते रस्त्यार येताले, ग्रामसभेन वताले आणि ते प्रश्न विचारताले. सो जे दिसा आज आमी इंटरनेट भरलेलें आसा कॉक्रोच जनता पार्टीच्या बातमेन, इट्स आयरनी की तेच दिसा आरजीपी सारको पक्ष खंय तरी आतां सोंपतलो काय असो प्रश्न जाला आणि ताजेरूय डिस्कशन चल्लां. वेल रुपेश, हाजे जर पळयलें जाल्यार परत तुका हें पळोवचें पडटलें की दिस इज नॉट हॅपन इन वन सिंगल डे ऑर इन लास्ट वीक ऑर अ लास्ट मंथ. कळ्ळें की 2022 रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फ्रॉम संघटना टू पार्टी जाली. कळ्ळें, आनी हातूंत खूब असो फरक आसता. कित्याक जेन्ना तूं संघटना म्हणटा तेन्ना सेल्फलेसली लोक काम करता तुजे खातीर येवन, आनी जेन्ना पार्टी जाली पळय तेन्ना 40 लोक तरी आसतले की तांकां आमदार जावपाक जाय आसतले. कळ्ळें. सो दीस कायंड ऑफ हे म्हणजे कशें आसा जाणा, आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक एक पार्टी म्हणून पळयता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स इज अ सेंटिमेंट फर्स्ट. कळ्ळें. आनी एक गजाल करपाक जाय की हो जो सेंटिमेंट आसा पळय तो अति पिडीत लोक जे आसा, कळ्ळें तुका, समाजांतलो एक लोवेस्ट स्ट्राटा ऑफ द कम्युनिटी जो आसा, कळ्ळें, जाचे कडेन ना सरकार पावना, जाचे कडेन ना समाज पावना, जाचे कडेन ना वेवस्था पावना. कळ्ळें. त्या घटकाचेर राजकारण करपी हो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी आशिल्ली. कळ्ळें. सो 22तल्यान जर तूं पळयत की एकंदरीत ताणें ती संघटना ज्या बळाचेर वाडयल्ली, वेदर ते आमचे धंदेकार म्हणून तांचो एक एनजीओ आशिल्लो, कळ्ळें तुका, वेर दे कनेक्टेड विथ द जे कोण इलेक्ट्रिशियन, कार्पेंटर हे जे आसा तांकां. मागीर तांणी पयले फावट गोवन फ्रेश म्हणून एक वेगळे तरेचो ब्रँड काडलो, कळ्ळें तुका, जंय ते नुस्तें हाडून विकताले. सो एके तरेचो असो समाजाचो घटक तांचे कडेन जुळ्ळो, कळ्ळें, जो बाकीच्या पार्टी खातीर तो अदृश्य आशिल्लो. कळ्ळें. आतां 22च्या उपरांत ह्या घटका कडेन तांणी पळोवपाचें थोडे थोडे करून कमी केलें. ताचें कारणूय आसा रुपेश, इज बिकॉज की जेन्ना तूं युथांची पार्टी जी म्हणटा पळय, कळ्ळें, यूथ हो कितें शेणाचो थापो न्ही. कळ्ळें. जो 22 तांचे कडेन 18 वर्साचो यूथ जो जुडिल्लो, जो कॉलेजीन शिकतालो, आज तो 23 वर्साचो जाला. आज तो भुरगो कॉलेजींतल्यान पास आउट जावन ताका आज जॉब जाय, एम्प्लॉयमेंट जाय. कळ्ळें. ताजे प्रश्न वाडल्या, ताजे प्रश्न मल्टिप्लाय जाल्या, आनी ताजे प्रश्नांचें निवारण करपा खातीर रेव्होल्युशनरी पार्टी कडेन आयज मेकॅनिझम ना. हो फॅक्ट. कळ्ळें. कारण 2022 उपरांत जे तांचें लक्ष केंद्रीत जावपाक जाय आशिल्लें संघटना बांदणीचेर, तें आयज जाल्लें दिसना. सेकंडली, इन टर्म्स ऑफ तांचे मिडियम्स काडून पळयत न्ही, कळ्ळें, तुवें आतां कॉक्रोच जनता पार्टीचो एक रेफरन्स दिलो. नाव दिस इज कंप्लिटली अ जेनझी फिनॉमिना. कळ्ळें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स, कळ्ळें, ज्या पद्दतीन जेनझी वोटरा कडेन पावपाक जाय आशिल्लो त्या नदरेंतल्यान तो पाविल्लो ना फाटल्या 5 वर्सां. इट इज अ फॅक्ट. आजूय तुमी झगडटा पळय ते आजून फेसबुकार झगडटा, कारण फेसबुकार जेनझी ना. कळ्ळें. जेनझीचे माध्यम आयज इंस्टाग्राम आसा, वेगळे वेगळे सोशल मिडिया आसा. कळ्ळें. सो एक अशे तरेचो डिस्कनेक्ट जो रेव्होल्युशन आनी जेन्ना तुमी युथांचें राजकारण करता, खंयची युवा संघटना जेन्ना चलयता पळय, कंटिन्युअस ते तातूंत भितर रिफॉर्म्स जावपाक जाय. कंटिन्युअस ताचे भितर एक नवे चेहरे येवपाक जाय. आयज जर तुमी म्हणटा की मनोजा खातीर आपूण आशिल्लो, मनोजान म्हाका शिकयलो, दॅट इज डन. कळ्ळें. ते फाटल्या 9 वर्सांनी जालें. बट फाटल्या 9 वर्सांनी तुमी खंयचे नवे चेहरे हाडले फुडें? फाटल्या 9 वर्सांनी तुमी खंयचो असो प्रोग्राम हाडलो? आतां फॉर एग्जाम्पल आमी जेन्ना संघटना चलयता, आजुनूय आमचो विचार जेन्ना आसता पळय, तेन्ना आमी चिंतता की बाबा आमच्या भुरग्यांक आमी जीपीएससी ट्रेनिंग कशें दितले, यूपीएससी ट्रेनिंग दितले.
फाटले 5 गोवा सर्व्हिस कमिशन आयले. म्हणजे ज्या वर्गाचे राजकारण तुम्ही करता पळय क्लास 3 क्लास 4 कळ्ळें तुका, तो एक्झॅक्ट वर्ग जो आसा पळय तो गोवा सर्व्हिस कमिशना खातीर एस्पिरंट आसा. त्या गजाली खातीर तुम्ही कितें केलें? आता कशें आसा की हो प्रश्न विचारपाच्या फाटलें हें कितें आसा, प्रश्न विचारपाचें कारण की आनी खंयचीच संघटना गोंयांत ना जी ह्या वर्गा कडेन ज्या पद्दतीन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पाविल्ली त्या पद्दतीन पाविल्ली, संपर्क कसा दिल्लो, तांची बेस केल्ली, आणि आज यू आर इम्प्लोडिंग लायक. सो आय डोंट वॉट आय फील इज दॅट की रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन जो बेस आशिल्लो पळय तो मेंटेन करपाक फाटले 5 वर्सांत ते अयशस्वी they ठरले. did update themselves sort of ते ताचेर येता हांव डोंट गो एनीवेअर, कारण आमचे रिपोर्टरूय थंय आसा, ते चल्लां कितें ते ऑल्सो म्हणजे सायमल्टेनियसली हें जावपाक Yes. उत्सुकता म्हाका सद्या आसा की थंय चल्लां कितें. सो प्रणया कडेन वता. प्रणय एक्झॅक्टली मदीं तूं कट जाला. एक्झॅक्टली आतां चल्लां कितें तें जालें, सीईसी जाली, ते गेले ऑफिस बंद करून, काय अजून थंय आसा, डिस्कशन चल्लां, ना कितें सीईसी चल्लां? त्यांची झाली सर. सध्या ते वयर आसा, आमी सध्या सकयल येयल्या. तेंचे म्हाका दिसता आनीक बारीकशे डिस्कशन जातले की फुडें कशें करपाचें, कारण विरेश सुद्धा तेंचे जे तेंच्यांनी लेटर्स केले तेजे सुद्धा विरेश रिप्लाय दिना. विरेशान सुद्धा तेंचे कडेन टायम मागला. आतां ते सध्या आतां विरेशावर डिपेंडंट आहा, कित्याक सध्या आतां विरेश तेंचो एमएलए सुद्धा आहा आणि विरेश तेंचो एक लिडर सुद्धा आहा. सो ते विरेशाक रावतले आणि विरेशाच्या लेटराचे ते सध्या वेट करतले. सो तुका दिसता कितें फुडलो अध्यक्षा खातीर तुमी जेन्ना प्रश्न विचारलो तेणें तो इनडायरेक्टली काय म्हणजे इनकम्प्लीटूच दवरलो, ताणें ते सांगूं ना एक्झॅक्टली आमी घटने प्रमाणे करतले म्हण सांगलें ताणें. सो आनी आमचे कडेन जी घटना आसा जी आमी पयर घेवन बशिल्ले तेजे प्रमाणे जर परत सीईसी काडटलो जाल्यार तांकां परत जनरल बॉडी आपोवची पडटली, आनी जनरल बॉडीचो 4 वर्सांचो टेन्युअर आसा जो खंय तरी 1 सप्टेंबर ऑक्टोबर आय थिंक तेन्ना सोंपता. सो आतां त्या म्हणटा जनरल विदाउट प्रेसिडेंट चलतले काय म्हणून जनरल बॉडी तेंच्यांनी सांगला की जानेवारीक जनरल बॉडी तेंची मिटींग तेंकां पुरती आपोवची पडटली. मागीर तेंचो प्रेसिडेंट आहा ते मागीर ते हे करतले, तेंची जी कितले सपोर्ट प्रेसिडेंटाक करतले. समज विरेश प्रेसिडेंट जावंक सोदता जाल्यार हे जे तेंचे सीएसी आहा ते कितले तेका सपोर्ट करतले, आणि बाकीचे जे सीएसी भितर ना ते कितले तेका सपोर्ट करतले, हे दोन्ही प्रश्न पडटा. ओके. सो हाजेर हांव परत हनुमंता कडेन वता. हनुमंत, पयर आमी जे डिस्कशन केलें तेजे प्रमाणे आमकां कळटा ओके हनुमंत कट ऑफ जाल्लो आसा. सो अगेन हांगाय प्रणय मातसो स्टक जाल्लो आसा. सो आय गो बॅक टू युगांक अगेन. युगांक, तांणी म्हटले प्रमाणे की जानेवारी म्हणसर रावतले. सो आतां ही जर डिसेंबर इलेक्शन जालें अशें जे प्रेज्यूम करता, so RGP will have to contest without a president in place. Also, most important person of the party will not be there. ना पहिली गजाल आसा की वेन यू टॉक अबाउट एनी युअर प्रेसिडेंट रिझायनिंग, कळ्ळें तुका. आतां म्हाका खबर ना ते प्रेसिडेंट म्हणटा काय सुप्रिमो म्हणटा, कळ्ळें तुका, वॉट एव्हर इट इज, कळ्ळें तुका. काय तेंचे वेगळे वेगळे पदां आसता, लायक फॉर एक्झाम्पल कम्युनिस्ट पार्टीज वूड हॅव जनरल सेक्रेटरी. बट वेन ही इज अ हेडिंग एन ऑर्गनायझेशन, if he resigns, so पहिले step is that ki you elect an interim president or an interim chief, and so आणि पहिली गजाल म्हणजे within 24 hours you have to do it. This reflects the seriousness. तुमकां खरेंच जर संघटना चलोवपाक जाय, आतां तातूंत एक गजाल आसा की इंटरनल तांची गजाल ही आसा की विरेश वॉन्टेड टू बी द, बिकॉज काय आठवड्याभर पयलीं की विरेशान आपलो ट्विटर विच इज एक्स, he has updated saying ki he is a president of a RGP, आणि विरेश updated it without taking the CEC or officially declaring it. So there is a एक हे म्हणू येता की बाबा विरेश wanted to be the president of the Revolutionary Goans Party, but the point is that विरेश हॅज अ रिस्पॉन्सिबल एमएलए. एक तू पार्टीचो जेन्ना एका पार्टींतल्यान तू आमदार म्हणून वेचून आयला आणि पार्टी तुका शोकॉज काडटा, तुका आपयता, यू हॅव टू अपियर, कळ्ळें. सो दिस इज अ डिसिप्लिन. दिस इज नॉट वेदर यू हॅव एन इश्यू विथ युअर पार्टी or any, that is a different case. As a responsible elected MLA म्हणून तुका थंय वचपाची गरज आशिल्ली. एक मातशी चड चिविंगम कशें ओडलेल्या भशेन दिसलें तुका विरेशान. ही कुड वेरी वेल गॉन, रिस्पॉन्डेड, एटलीस्ट गिवन अ रिटर्न रिप्लाय टू शोकॉज नोटीस, प्रॉपर रिटर्न रिप्लाय, आनी तांचे मुखार उबो रावपाचो.
ती पहिली गजाल म्हणटा ती इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हांगा दिस इज नॉट एन US सिस्टम, कळ्ळें तुका. पॉलिटिकल पार्टीचो एक पॉलिटिकल पार्टी खातीर तूं आयज आमदार जाला, कळ्ळें. दिस इज अ फॅक्ट. आणि पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना तुका खंयचोय व्हीप काडटा यू हॅव टू मेंटेन दॅट, कळ्ळें. सो आतां जे म्हणटा पळय की एंटी पार्टी एक्टिविटी, दीस कॅन वेल क्वॉलिफाय टू बी एन एंटी पार्टी एक्टिविटी, कळ्ळें. की जेन्ना तूं प्रेसिडेंटाचें आयकना, कळ्ळें तुका, ती एंटायर शो कॉजाक तूं जर तुका एक समन केलो, सेन्शर केलो, कळ्ळें, ताज्या मुखार तूं अपियर जायना. इट इज एज एन इलेक्टेड MLA, फॉरगेट अबाउट द हे तुगेले पार्टी लॉयल्टी सायडीक दवर. MLA म्हणून तुजी एक स्वताची जबाबदारी आसता. 3 शो So कॉज ही नोटीस फुडें काडला. हांव very well परत on- मातसो हनुमंता कडेन वता, तो डिस्कनेक्ट जाल्लो. युगांक डोंट डिस्कनेक्ट, यू बी विथ अस टील द लास्ट, बिकॉज या sure. मातशी इंटेलेक्च्युअल लेवलावयली डिस्कशनां करता आसतना युगांक आसलो की बऱ्या पडटा. सो हनुमंत, तुका दिसता की इंटरीम प्रेजिडेंट एक हाडटले? आमी पळयलें की आम आदमी पार्टीच्या बाबतींत अशेंच जाल्लें. तांणी अमित पालेकराक जेन्ना काडपाचें एनावन्स केलें, इमिडिएटली तांणी वर्किंग प्रेजिडेंट म्हणून, इंटरीम मॅनेजमेंट म्हणून श्रीकृष्ण परबाक अपॉयंट केल्लो. आतां जशें तुवें प्रेस कॉन्फरन्स आयकल्या आसतली, ते म्हणटा की फुडें जनरल बॉडी मिटींग जातली, ती घडये जानेवारीन जातली, आनी जर डिसेंबरान इलेक्शन जालें जाल्यार RGP विदावट एनी प्रेजिडेंट इलेक्शन लडचें पडटलें. पण फक्त इलेक्शन म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं जे कामां आसता, प्रिपेरेशन फॉर इलेक्शन्स, तेच्या खातीर प्रेजिडेंट जायत. आणि आम आदमी पार्टीन ते सिरियसनेस दाखयले. जेन्ना अमित पालेकराक काडलो तेंच्यांनी श्रीकृष्ण परबाक इंटरीम म्हणून केले. पूण हांगसर जर हे जानेवारी मेरेन टायम घेता आनी डिसेंबरान जर इलेक्शन अनाउन्स जालें, RGP पार्टीचे कितें जातलें? रिव्होल्युशनरी गोवन डिसिजन केन्ना घेतले? आपल्या पार्टीचे इलेक्शनाची कामां केन्ना करता? सिरियसनेस ते दिसना. इफ कित्याक म्हणजे आयज जंपार तेंच्यांनी केले 1-2 दिसान एटलिस्ट की चीफ किंवा इंटरीम प्रेसिडेंट कितें तरी करपाक जाय आशिल्लें. पण हे टायम मागता ते जानेवारी मेरेन, विच एक्सेप्ट कशे करतले? आतां वोटर्स कशे प्रेस accept करतले? कॉन्फरन्स जेन्ना जाली तेन्ना तांणी दे कुड हॅव अनावन्स की बाबा ओके, मनोज परबान रिजायन केल्ले आसा, हो मनीस आतां इंटरीम प्रेजिडेंट जातलो. तें जावं कितें अनावन्स करूं ना तांणी. समजेर ते कितें म्हणटाले, आतां तांकां पयलें कितें इमोशनल आतां काय उलोवंक पावना अशें बीन. पण ते पार्टी बंद पडना, पार्टी आमी कॅरी करतले म्हणटा, पार्टी काम करतले. पण जेन्ना तर हे डिस्कशन करिना की बाबा एक सद्याक हो आसतलो, जेन्ना मेरेन आमी प्रेजिडेंट हाडचे ना तेन्ना मेरेन हो सद्याक आसतलो आमचो इंटरीम, तो आपूण काम करतलो त्या पोजिशनार, अशें कितें सिरियसनेस अशें दिसूंक ना. पण एका वाट्याक अशें दिसलें की सगळ्यांनी आपण काम चलयतले, पार्टी चलयतले, पण कशें पार्टी फुडें चलयतले? व्हरतली. बरें, हांव प्रणया कडेन वता. प्रणय, तुवें प्रेस कॉन्फरन्सांत तो प्रश्न विचारिल्लो रिपोर्टरांनी की बाबा इंटरीम प्रेजिडेंट कोण आसतलो, म्हणजे एटलिस्ट तुमी विचारलो की फुडें प्रेजिडेंट कोण आसतलो. तेका एक्झॅक्ट कितें उत्तर दिलें मातशें सांग. एक्झॅक्ट सध्या सर तेंच्यांनी अशें काय सांगना. तेंच्यांनी म्हटलां की तेंची मिटींग ते आपयतले. कोण समज प्रेजिडेंट समज जावंक सोदता जाल्यार तेंचे ते नांवां पयलीं घेतले, तेंचे वोटींग आसतलें, वोटींग करतले, आनी मागीर तो कोण समज प्रेजिडेंट आहा तेंकां ते इलेक्ट करून हाडटले म्हणून सांगला. पण एक इंटरीम प्रेजिडेंटा खातीर अरेंजमेंट बी अशें कांय उलोवना ते. सध्या तेंच्यांनी तसलें कांयच जावचें ना म्हणून सांगला. आमी सध्या मेंबर्स आहा, जनरल सेक्रेटरी आनी ट्रेजरर आहा ते आमी आसतले म्हणून सांगला. अजय ट्रेजरर RGPचो आनी जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक. सो ते आसा सर, ते तेंच्यांनी सांगला आमचो जो RGPचो हे आहा तो आमी फुडें हे करतले. जीपींतल्यान कोणूच मेंबर आहा तो रिजायन जावचो ना म्हणून सांगला. नो मास रिजिग्नेशन अशें अजय खोलकरान सध्या आमकां सांगला. तांणी हें म्हटलें की डर्टी रिव्होल्युशन हेज बिकम डर्टी रेव्होल्युशन जाल्लें आसा. सो ऑन वन एंड डर्टी रेव्होल्युशन म्हणटा, दुसऱ्या एंड दे आर कंटिन्युईंग विथ इन द सेम पॉलिटिकल पार्टी. हाजे बद्दल कितें विचारलेलें बी तांकां? तेजे बद्दल सध्या आमच्यांनी तरी कांय सुरूंक ना सर, कारण मनोजान म्हटलेलें की डर्टी पॉलिटिक्स सध्या चालू आसा म्हणून तेणी तेज्या रेजिग्नेशन जे लेटर आहा तितून तेणी घातलेलें आनी तेणी आमकां धाडलेलें. सो तेच तेंच्यांनी सांगला की मनोजाक एक मडगांव मिटींग घेतलेली, जी क्लोज डोर मिटींग घेतलेली आनी जी विरेशान चॅर केल्ली मिटींग, ती मनोजाक हट जाल्या आनी ती तेज्या अगेन्स्ट मिटींग घेतलेली अशें म्हणून तेणी आमकां प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगला. सो आयडियली विरेशाक आतां कितले दीस रावतले म्हटल्यार तांणी रिस्पॉन्ड करपा खातीर? आनी एज अ जर्नलिस्ट तुका विचारता, विरेशाचो संपर्क बी जालो? हॅव यू बीन ताका संपर्क करपाचो तुवें सकाळच्यान प्रयत्न केल्लो? विरेश खंय आसा, कितें आसा तें खबर आसा तुका? ना, फर्स्ट ऑफ ऑल विरेश आउट ऑफ स्टेशन आसल्या कारणान आमी ताका सकाळच्यान 2-3 फोन मारले. सो फोन ताका लागनासलो
आणि दुसरें म्हणजे विरेश सध्या जी आरजीपी ऑफिस आहा तेंच्यांनी त्याच्या ऑफिसाक मेल केला. सो जो पर्यंत विरेशाचे ऑफिस आरजीक जे तांकां रिस्पॉन्ड करना तो पर्यंत आरजी होल्डर आसतले आणि तेंचे डिस्कशन आहा ते फुडें जातलेच म्हणून सांगला. मात विरेशाचेर सध्या डिपेंडंट आहा ते. सो तो म्हणसर ते विरेशाची वाट पळयतले. आतां फाटल्या फावटी जे डिसायड केला पळय ते सेम उरतले की ती विरेशाची वाट पळयतले. हय. ओके, हनुमंता कडेन वता बिफोर आय गो टू युगांक. हनुमंत, ओके हनुमंत हे जाल्यार युगांका कडेन वता सध्या. युगांक, तुका दिसता आतां हे जे तरेन स्थिती चल्ल्या पळय न्ही, इफ यू आर इन देर पोजिशन, कितें स्टेप्स रायट नाव ताणें घेवपा जाय टू मेक शुअर दॅट आरजीपी सर्वायव्स. कारण मनोज परब हॅज क्वीट ना, आमी वील मनोज परब रियली क्वीट फॉर एवर ते मागीर फुडें डिस्कशन जातलें. पुणून कित्या खातीर म्हणजे कितें स्टेप्स घेवचे पडटले जाका लागून आरजीपी वील सर्वायव? नाही, पहिली गजाल म्हणटा ती रुपेश, आय मेंटेन माय आय मीन जे हांवें मुद्दो मांडिल्लो पयले ताका इन एन ओपनिंग कमेंट इज दॅट की आर दिस गायज रियली इंटरेस्टेड इन रनिंग अ पार्टी. की हो क्वेश्चन मार्क आसा कळ्ळें, की जे दोन्ही पार्टी बंद करप हे दोन्ही कॅम्पांतल्यान आयकुपाक येता कळ्ळें. अँड विच इज अ व्हेरी सिरियस थिंग कळ्ळें. म्हणजे दिस इज जस्ट नॉट अ चॅटर कळ्ळें. सो प्रत्येक मनशाचें एक कंपल्शन आसा कळ्ळें, की आतां फॉर एक्झाम्पल मनोज परबाक आमदार जावपाक जाय, विरेश बोरकाराक परत आमदार म्हणून निवडून येवपाक जाय कळ्ळें. सो हे पॉलिटिकल इश्यू आसा आनी हाजे भितर फसले तुगेले रेव्होल्युशनरी गोवन्स अशे आटिकूय तुगेले 38 लोक आसतले जांकां आमदार जावपाक. सो पयली गजाल म्हणटा ती खंयचीच पार्टी विदाउट इंटरीम प्रेसिडेंट ऑर अ इंटरीम अरेंजमेंट ही उरपाक शकना. मागीर ती पोरकारी जाता, मागीर ती फकाणां जाता कळ्ळें. सो पयली गजाल म्हणटा ती यू हॅव टू इलेक्ट तुजो हे प्रेसिडेंट. आनी हे तांणी म्हाका दिसता 24 वरां भितर करपाक जाय आशिल्लें कळ्ळें तुका. इफ जर तुमकां लोकांचो जर कॉन्फिडन्स मेळटलो कळ्ळें, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून उरता चलता म्हणून, जाल्यार तुमी इंटरम वेवस्था करपाक जाय आशिल्ली. सेकंडली अबाउट दीस वाय म्हणजे एंटायर आरजीपीची क्रेडिबिलिटी कित्याक स्टेकार आसा इज बिकॉज की तुमचो एकमेव जो आमदार आसा ताका तुमी पब्लिकली ताजेर टिका टिप्पणी करता, ताका तुमी शोकॉज नोटीस काडटा आनी तो तुमच्या शोकॉज नोटीसेक म्हणजे जेन्ना तुमी ताका सेन्श्युअर करता तेन्ना तो तुमच्या मुखार येना. सो दीस क्वॉलिफायज फॉर एन एंटी पार्टी एक्टिविटी कळ्ळें तुका. तुमकां जर तुमचो आयकना जाल्यार तुमची क्रेडिबिलिटी कितें उरली लोकां भितर कळ्ळें. इज व्हेरी प्रॅक्टिकल. युगांक एक क्वेश्चन आसा की नाव मनोज हॅज क्विट. नाव इफ दे टेक एक्शन अगेन्स्ट विरेश ऑल्सो, then it is like a suicidal. Then because right now all hopes would be on Viresh because he's elected representative. He enjoys mass support. He also enjoys support of RGP workers. सो एक गजाल आसा की हातून अपार्ट फ्रॉम तुगे दिस इज फॉर आय मीन मनोज किंवा विरेश जर पळयतून एक गजाल आसा की सीईसी हांची कितें आसा की हरशी कोणाची सेंट्रल एक्झिक्युटिव्ह बॉडी आसता, सेंट्रल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसता. हांची देर इज समथींग कॉल्ड कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. नाव यू हॅव एन एक्झिक्युटिव्ह कमिटी बट यू हॅव अ कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी. आणि ह्या गजालीचेर सुद्धा खूप जाण म्हणजे ज्या हांव लोकां कडेन उलयला म्हणजे पार्टीचे आजी माजी मेंबर कळ्ळें. सो हातून जी कोण ही जी कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा, नॉट एन एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, कोर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा, हाजेर खुबश्यो गजाली हातून खुबश्या लोकांनी अशें सांगले की जो कोण प्रेसिडेंट आशिल्लो ताणें आपल्या मर्जीचे लोक हाडून थंय घातले कळ्ळें. आनी थंयच्यान ही गजाली सुरू जाल्यो. So in terms of this is rather seeing it as versus Viresh versus Manoj कळ्ळें. जे आसा पळय ती गचाळ जाल्या कळ्ळें. ती फक्त नांवा पुरती कोणा तरी तिब्यापूर दवरल्या आनी नाव इट इज गेटिंग थॉरोपोज्ड कळ्ळें. अँड इट इज अ सॅड थिंग. दिस इज नॉट समथिंग if any party, if a non-BJP party is watching it कळ्ळें तुका, this is definitely a good sign for them also कळ्ळें. की फाल्यां जो कितें वोट्स एंड वोट शेअर आसा पळय कळ्ळें, तो रेडीमेड कोण ना गोवा फॉरवर्डा कडेन वतलो ना काँग्रेसी कडेन वतलो कळ्ळें. सो दिस इज अ क्रिटिकल फेज कळ्ळें. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स ॲट दीस पॉयंट ऑफ टायम seems to be a problem.
Okay, It is देव not बरे in a करू you situation gang of a for problem for joining them, us. but for all. No, you wanted to say something. I thought you're done. You want to say something, you gang, before we No, wind हांव up? फक्त इतलेंच सांगपाक सोदता रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन जो ज्या पार्टी मुखार जो प्रॉब्लेम आसा वो तांचो प्रॉब्लेम न्ही. वो जो कोण विकल्पीय राजकारण करता किंवा तुका अल्टरनेटिव्ह राजकारण करपा कडेन पळयता जाल्यार दॅट 10% वोट ब्लॉक is actually standing like a block. कळ्ळें? And this is definitely not a good sign. ओके, देव बरें करूं. बिफोर वी वायंड अप आमी परत एकदा शेवटाक प्रणया कडेन वतले अँड देन वी वील वायंड अप. हनुमंत आमचे कडेन कनेक्टेड ना सध्या. प्रणय, एक्झॅक्टली थंय आतां चल्लां कितें? तांची मिटींग वयर चल्ल्या आसतली. नाव नॅचरली देर वील बी नो मोर प्रेस स्टेटमेंट्स हॅपनिंग. विरेशा कडल्यान कांय स्टेटमेंट सध्या येना. सो सध्या तरी आसा तशेंच सिच्युएशन उरतलेशें दिसता तुका आज रातचें, काय आज रातचें आनी कितें घडणुको बी जावपाची अपेक्षा आसा? ना, सध्या आमकां आत्तां कळ्ळां सर की सध्या ते ऑफिस तेंचे बंद करून ते आत्तां भायर सरल्या. सो ते हांगाच्यान डिस्पर्स जाल्या आनी आतां फाल्यांची हालकाळी आमकां जो पर्यंत विरेश हांगा गोंयान संपर्क आमचे कडेन जायना, जो पर्यंत विरेश मिडिया कडेन येना तो पर्यंत जाल्यार आमकां अजून कांयच हें कळचना. कारण मेन म्हणटा तो प्रश्न पडटा तो मनोजान रिजायन कित्याक दिले हे सध्या तरी आमकां सध्या खबर ना. ते सध्या विरेशात कडेन आसतले आन्सर. मनोजान रिजायन कित्याक दिले ते आनी बाकीचे खूब क्वेश्चन आहा ते आमी सध्या विरेशाक रावल्या. जो पर्यंत विरेश येना तो पर्यंत सध्या तरी आमचे क्वेश्चन आहा ते क्वेश्चन मार्क उरतलो. ओके, देव बरें करूं प्रणय फॉर जॉयनिंग आज. सो आयची सगळ्यात म्हत्वाची आणि मोठी बातमी म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या सुप्रिमो चीफ मनोज परब हांणी राजिनामो दिला. ताणें फक्त अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवना जाल्यार आपल्या मेंबरशिपीचोय राजिनामो दिला. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष स्थापन जालो तेन्ना त्या पक्षाचो फेस, प्रॉमिनंट फेस म्हणून मनोज परब आशिल्लो आनी सेकंड विरेश आशिल्लो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आनी मनोज परब हे सेपरेट दवरप डिफिकल्ट जातालें आज म्हणसर, जो म्हणसर तांणी एक्चुअली एनावन्स केलें की आपूण हें सोडटा. खुबश्या जाणांक हो विश्वास बसूना आनी प्रँक म्हटलो, ड्रामा म्हटलो, हाका कारणूय आसा. कारण कोणाकूच हो विश्वास बसनाशिल्लो की मनोज परब जाणी हो पक्ष मुळासावन वयर काडलो, पयलीं NGO केलो आनी मागीर पक्ष केलो, तो हो पक्ष सोडटलो. आमचें एक म्हणणें आसा की उंदीर आसा म्हणून घराक उजो लावचो न्हय अशें. आतां हातूंत हांव कोणाक उंदीर म्हणना आनी कोणाचें घर अशें म्हणिना, पूण एक म्हणणें आसा की उंदीर आसा म्हणून घराक उजो लावचो न्हय. तुमचो जर उंदीर आसा जाल्यार उंदराक भायर काडचो. आनी हांगा उंदीर म्हणजे डिफरन्सीस. जे डिफरन्सीस आसा विरेशा मदीं, जे डिफरन्सीस आसा मनोजा मदीं, दॅट कूड हॅव बीन सॉर्टेड. ते घराक उजो लावच्या परस तांणी जर डिफरन्सीस सॉर्ट आउट केल्ले जाल्यार इट कूड हॅव बीन बेटर. मनोज परबान जे आमी ट्वीट ताणें बरयलां ते तुमी वाचपाक शकता. आमच्या स्क्रिनीचेर आसा. टायर्ड अँड एक्झॉस्टेड, आय रिजायन, आय क्विट. थँक यू एवरीवन. थँक यू RG. Forgive me if I have hurt anyone knowingly or unknowingly. #goodbye. So this is the last message from Manoj Parab. कारण ताणें सध्या इवन आपले बायोन थंय चेंज केल्लो आसा. इट इज चेंज टू फ्रॉम प्रेजिडेंट ऑफ RGP एंड फाउंडर ऑफ RGP टू इट्स ब्लँक म्हणून बरयल्लें आसा. सो इट्स ब्लँक म्हणून बरयल्लें आसा, ताणें ब्लँक दवरुना. सो एज आय सेड बिफोर वी वायंड अप, this is something which was not expected in politics. People are looking at RGP to go ahead and contest 2027 election with a new vigor. खूबशे राजकीय पक्ष धरून गोवा फॉरवर्ड पार्टी, धरून काँग्रेस तांचे कडेन एक अलायन्स पार्टनर म्हणून पळयताले. खुबशे पॉलिटिकल पार्टींक दिसतालें की जर RGP आमचे बरोबर आसत जाल्यार जिखपाक इजी जाता म्हणून. खुबशा पॉलिटिकल पार्टींनी RGP बरोबर लढपाची, एकठांय येवन लढपाची ट्राय केल्ली. आमी पयलें जिल्ला पंचायतीकूय ती ट्राय जाल्ली. खुबशा पॉलिटिकल पार्टींक दिसतालें की RGP जर आसत जाल्यार घडये राजकारणान एक वेगळे तरेचेच, आय कांट से इट्स फन, बट वेगळे तरेचो एक टोन सेट जावपाक शकता, नॅरेटिव्ह जावपाक शकता. खुबशा वोटरांक दिसतालें की RGP आसत जाल्यार हें सगळें जावपाक शकता. हाजो अर्थ असो न्ही की RGP सोंपली, पूण मनोज परब ना हाजो अर्थ RGP खंय तरी मात तरी डावन जातली. आनी आतां आमी सगळे जाण वाट पळयता. आनी आय अपील विरेश बोरकर
जो सध्या अवेलेबल ना, मॅसेजींनी अवेलेबल ना, फोनारूय अवेलेबल ना, फोनूय ऑफ करून बसला, शोकॉज नोटिसीकूय रिप्लाय करिना, येयना, खंय आसा तेंय खबर ना. यू आर MLA, कायंडली कम फॉरवर्ड and make a statement on this, because it is not just about your party that wants you to make statement. It is also about more than 10% of the voters who voted for this party, who stood by this party, because you are there in it and Manoj is there in it. आणि हांव सोंपोवच्या पयलीं ही गजाल सांगता की याद दवरा, तुमच्या खातीर खूब जाणांनी खुबशे कडेन वायटपण केल्लें आसा. सो वेन यू क्विट, always remember those people who have sacrificed for you. So we are waiting for you. Viresh Borkar, we are waiting for you. We will also try to go and meet Manoj Parab if he wishes to give us interview. But more than that, we are waiting for Viresh Borkar. Please come forward and let us know what is happening. तुम्ही पळयतात एक खाशेले प्रक्षेपण on your favorite channel, Goa News Up. Keep watching us.